आमी आख्खें जिवीतभर कितें करता, दुसऱ्याक बरें करया सो दॅट देव म्हाका आशिर्वादान बोदतलो. पूण बायबल आमकां ते भाशेन सांगना. बायबल म्हणटा तूं जेन्ना जेजूक स्विकारता आपलो सोमी म्हूण, आपलो दोनी म्हूण, आनी तूं सोत मानता जेजू जेन्ना तुवें सोत मारला म्हूण तुजी सोडवण जाली, सुटका जाली, बोगसोणें जालें म्हूण, आनी जेन्ना तूं तेज्या उतरा पोरमणें चलता तेन्ना आमी स्विकारणी देवाची केल्या उपरांत आमकां त्याच वेळार आमी बापाक एकवटलेलीं जाता. आनी जेन्ना एकवटलेलीं जाल्या उपरांत आमी बापाची कोण जाता, भुरगीं. सो जें बापायचें आहा तें कोणाचें, आमचें, आमकां भुरग्यांचें. जे भाशेन बापायचें आवयचें आहा तें भुरग्यांचें कशें जाता, तेच भाशेन जेन्ना त्या बापाची म्हाका समजणी मेवता, हांव जेजूक म्हजो सोमी दोनी म्हणटा, बापाच्या घराची आमी सुपुर्लीं भुरगीं जातात. आनी भुरगीं जाल्या उपरांत म्हाका बरी कोरणी करूंक जाय देवान म्हाका बेसांव दिवपाक. हांव जेन्ना बापाचें जालें म्हूण म्हाका समजणी येता बापाचें आहा तें सोगलें म्हजें. इट्स बाय डिफॉल्ट, वय वना बाय डिफॉल्ट. सो आमकां समजणी कित्याची जायी, उतराची हांव कोण काय म्हूण समजता. हालेलुया, थँक्यू जिजस. सो आयज आमी खुशाल आसा, आशिर्वादीक आसा म्हणटा, माखलेली हा म्हणटा, ब्लेस्ड हा म्हणटा, एनॉयंटेड हा म्हणटा. कित्याक आमकां उतरांतल्यान समजणी आयल्या की हांव देवाचें भुरगें म्हूण. सो देवाचें भुरगें जेन्ना हांव जाता हांव आशिर्वादान भरतां. जेन्ना म्हाका समजणी आयली हांव आशिर्वादान भरलां तेन्ना हांव दुसऱ्यांक आशिर्वादीक जाता. येस ओ नो, समजता. आनी जेन्ना तूं दुसऱ्याक आशिर्वादीक जाता तूंय त्या दुसऱ्याक तेंच शुभ वर्तमान दिता आनी तोवूय मनीस आशिर्वादान भरता. तुज्या उद्देशीं तेकाय जाणवाय मेवता आनी तोवूय मागीर आनी कोणाच्या जिवितान आशिर्वादीक जाता. येस ओ नो. सो आमच्यो करुण्यो आमकां आशिर्वादीक करिना, पूण आमी कितें सोत मानता आनी कितें पळय म्हाका समजणी येता तातूंतल्यान म्हाका समजून येता की हांव ऑलरेडी आशिर्वादीक जालो म्हूण. हालेलुया, थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया. ओके, सगळीं आमी शिकोवन सुरू करचे आदी देवाक आर्गां दिवया. पवित्र आत्म्याची सखत मजत आमी स्विकारुया जी ताणें आमकां दिल्या ती, आनी हे शिकवणेक आमी तयार जावया. सगळीं दोळे बंद करुया. सर्गींच्या बापा, तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता हे तुज्या वर्त्या उतरा पासत जें जावन आसा जिवें, जें जावन आसा काम करता, सगळे वाटेन सुडसुडीत म्हणटा, दोनी वाटेनी पाजलोले तोर्सा देखीन ओदीक धारेचें म्हणटा. हें उतर तुजें जें जिवें, जे भाशेन आमच्या जिवितान हें उतर रिगता, भितर सरता. आमचें जिवीत जें काळोखांत आसलेलें हें तुजें उतर आमचें जिवीत उजवाडाचें करता. म्हूण तुका आमी दिनवासता बापा. हें उतर तुजें उतर तुज्या पुता उद्देशी आमच्या जिवितान आयलें, जेजू उद्देशी आमच्या जिवितान आयलें, आनी ह्या उतरांतल्यान आमची तुवें नवसरणी केल्या म्हूण आदी फुडेंच तुका आमी दिनवासता. पवित्र आत्म्या ही शिकवण तूं आमकां शिकयताय, कित्याक तूं जाणाय पवित्र आत्म्या आमकां कितें गरज, खंय आमी आमच्या जिविताची परिस्थिती खंय शिरकोन आहा, खंय आमी आडोन आहा, हें तूं जाणा पवित्र आत्म्या. आनी त्या प्रमाणें तूं आमकां शिकयताय, आमच्या आवंड्या प्रमाणें तूं आमकां दिताय ह्या उतरांतल्यान म्हूण आमी तुका सोत मानता. आनी तूं दिताय तें आमी भावार्थान घेवपाक तुवें आमकां तयार केल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता पवित्र आत्म्या. लॉर्ड, वी थँक यू, वी प्रेज यू. Holy Spirit, help us to prepare our heart to receive this word. And we believe, Lord, you are there with us in our midst, teaching us, guiding us, leading us to every truth. दर एका स्वताक तूं आमकां पावयताय, वाट दाखयताय म्हूण तुका आमी दिनवासता. आनी शिकवण आमी तुज्या हातीन समर्पिता, तुज्या हातीन दिता पवित्र आत्म्या. तूं आमच्या काळजाचे दोळे उक्ते करताय आनी आमकां एके भाशेन तूं तयार करताय म्हूण आमी तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता. हें मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी, आमेन. हालेलुया, थँक्यू जिजस, हालेलुया. सो आमी सगळीं तयार आसा? हां, व्हेरी गुड, थँक्यू जिजस. ओ तुमकां जेम बीन येता? जेम येता जाल्यार जेमेक सांग आतां मातशें राव, सांजे यो न्हिदोंक वेच्या टायमार. कित्याक सांजेर जेम येना मागीर आमी हातीन घेवन न्हिदला ती कितें पळयता नाकार पडटा. कितें तें पडला तुमच्या? पडटा पडना. आमी मागीर म्हणटा जॅमूच पडना म्हूण मोबायल काडटा. जॅम कित्याक पडना, तो मोबायल उलयता आमचे कडेन. पळय कोणें स्टेटस घायल्या ते, पळय कोणें अपडेट्स घातल्या ते, पळय कोणाच्या जिवितान कितें चल्लां तें. येस ओ नो. आतां कोणें स्टेटस कसलोय घातलो आमकां कितें दिसता, आं पळय ताच्या जिवितान हे भाशेन जाता म्हूण तें घातलां. कोणें कितें वर्डिंग्स घालता, थॉट्स घालता, ते थॉट्स आमी वाचता, हें म्हाका घातलां कितें. केन्ना आमी थिंगाय ऑफेन्सान वयतात, वय गो ना हें म्हाकाच घातलां काय, कित्याक 2 दीस पयले म्हजे आनी तेजे हे भाशेन जालेलें. येस ओ नो.
सो हें म्हाका गायलां काय मागीर न्हिदोंग सुसेगाद शांतेन वयच्या बरोस आमी कशीं वयता न्हिदोंग क्वेश्चन चिंतना न्ही तर फाल्यां फोन मारता आयज बरो टायम सारको ना फाल्यां फोन मारून विचारता कितें जालां म्हाका जाल्यार गमोंक जाय म्हाका कित्याक आमी चिंतूंक वयता ऑफेन्स आमकां जाता ऑफेन्स म्हणल्यार कितें कोंकणीन म्हणटा आमी ना ऑफेन्स म्हणल्यार अपमान न्हू अपमान म्हणल्यार इन्सल्ट न्हू ऑफेन्सान वयता म्हणटा पळय आमी कोणूय कोंकणीन कशे भशेन म्हणटा ना बाबा अकस्मात न्हू ऑफेन्स म्हणजे आतां कोणें आमकां कितें अशें म्हणलें आमी तें रोखडेंच मनाक लावन घेतात तेजेरूच चिंतूंक बसतात करेक्ट सारकें आहा एक्सप्लेनेशन ऑफेन्साक कोंकणीन पूण उतो रावं नको कशें तुमकां समजोणी दिवपाची कोणें आतां धर तूं आतां मे बी यू हॅव नॉट डन एनीथींग तुवें कांय करूंक ना आनी तुका कोणें कितें म्हणलें आमकां ऑफेन्स जाता न्हू आमी रागान वता ती गजाल जावं मन दुखोवन ओकमान ओके पूण तुमकां समजलें न्हू कशें म्हणटा तें ओकमान जाल्ल्या भशेन आमकां दिसता घोडेक तो ओकमान न्हू आसत पूण आमी तें ओकमानीत कशें करून घेवन वयतात ऑफेन्सान वयतात म्हणटा आमी कितें कोणें आनी आमकां पासून केन्नाय चिंतचें पडटा हे भाशेन सांगलेलें बरें काय ह्या भावाक वो भयणीक तो ऑफेन्सान वचत जाल्यार मागीर समजता म्हणून आमी कोणाक कितें बरें सांगोकूय बी येतात कित्याक तो मनीस ऑफेन्सान वचत म्हणून करेक्ट हे भशेचें आमकां जाता फॉर एग्जाम्पल आमी आतां स्टेटसाची खबर घेतलेली आतां आमकां बरें उतर आयकलें रातीको न्हिदोंक वयता आतां आमकां जॅम येत घोडेक पूण रातची आमकां जॅम येवची ना कित्याक आमकां फोन आपयता आमकां वॉट्सॅप आपयता आमकां आनी कसले सोशल मिडिया कितें आहा ते एप्स ते आपयता आमकां वय ना आख्खो दीस फोनाक हात लावंक ना रे ती आयकोत आहा रातचें तरी मातशें पळोवया सो दीसभर आमी शांतेची उतरां आयकता रातचें मागीर मातशें कितें तर दिसलें आनी आमकांच गाय हें जाल्यार आमी मागीर कित्यान वयतात ऑफेन्सान वयतात वय ना मोनाक ल्हान घेता आमकांच म्हणलां काय तुका दोड खबर ना बाबा तुका म्हणलां कोणाक म्हणलां पूण आतां सोयतान आमकां रावता तुमी पयलां आमी नुस्तें गरोयता जाल्यार आमी गोरयेक कितें लायता कितें म्हणटा तेका आस कितें तें लायता इंग्लिशीन कितें म्हणटा कितेंय जावं पूण कितें तरी लावचें पडटा तूं कांय लायना तुका नुस्तें येतलें तें गोऱ्याक कितें तरी लावचें पडटा तुमी सुंगटां लाया कितेंय लाया पूण कितें तरी जाय कोण पिठूय लायतात बट कितें तरी जाय न्हू लावपाक बेश्टी गोरी घेवन वयची ना सगळीं जाणां गोरोवपाचो सिस्टम कोण हुशार आहा गोरोवंक हांगासर वय आसात तर तूंय सिस्टर वाव प्रेज गॉड म्हणजे तुजें पेशन्स लेवल मातसो बरो आसतलो तर वय ना गोरोवंक वयता सो कोण हुशार आहा जाल्यार पेशन्सान मातशें आसतलीं कित्याक गोरोवपाक कितें जाय पाशेंस जाय हालेलुया ओके सो गोरोवंक वयता त्या मनशांक बरी खबर आसतली तो बेश्टो गोरोवंक वचना ते एक दोबो घेवन वयता एक कितें पोती घेवन वयता तातूंत कितें आसता तें गोऱ्याक कितें लावंक जाय पळय तें तूं तें लायता जाल्यारूच तुका तें फीश कॅच जाता वय ना सोयतान आमकां हे भाशेन गोरे घालता आनी त्या गोऱ्याक कितें लायता कोणाची उतरां कितें म्हणटा स्टेटस लायता ओके तें आमकां ते एपांची नांवां नाका बट आसता स्टेटस येता करेक्ट स्टेटस येता म्हाकाच म्हणलां काय तो गोरो कोणाचो तुजे कडेन उलयता बरयलां बोलत्यानूच पूण तुजे नदरेक तें पावयलें आतां कोणेन हें जें आमी तें स्टेटस पळयता एग्जाम्पल ओके कितें पळयता हे सोयतानाचे गोरे तुका आनी म्हाका कित्यान घालपाक ऑफेन्सान समजता जरी तर सदां काल एक तुजे शेजारी जावं सदां तुका वळखीता त्या दिसा तुका वळखूंक ना बरी जाप दिवंक ना दिल्या ती मातशी ट्विस्ट कशी करून आनी कितें हें आमी म्हणटा न्हू बरें आन्सर मेळोंक ना सदां येता तसो कितें गाय तूं चिंता वो तुका कितें सोयतानाचो गोरो समजलें तुका कितें दिसता तेणें वळखूंक ना शेजारी सारकें उलोवंक ना तुका तें दिसता पूण जें अनसिनान पळय जें आहा ओत्मीक वाठारान जें झूज आहा तो तुका सोयतानान त्या शेजाऱ्या वयल्यान गोरो घातला आनी तूं आतां ऑफेन्सान आहाय समजता तेणें तुका बरी जाप दिवंक ना आतां तुज्या मनान कितें जाता कित्याक दिवंक ना वय ना कित्याक दिवंक ना तें कित्याक दिवंक ना तें चिंतून तूं आतां एक फातर घालताय लेयर फावंडेशनाचो एका वरान अर्द्या वरान तूं पोतें तेंच चिंता कोण मेवलो तेका सांगता आनी कितें जालें तेका सांगता ह्या एका जॉबाब जो तुका शेजाऱ्यान दिला तेजो तुवें आतां केदो व्हडलें खडप करून दवरलां तुज्या जिवितान वय ना हें सोयतानाचें आमकां
गोरे. समजणी येता? आनी आमकां दिसता कितें ना ताणें केलां म्हणलां तर खरें, तो स्टेटमेंट म्हाका मारला तर खरो, म्हाका टॉन्ट मारला ताणें म्हणटा न्हू आमी, फाल मारला. तुमकां फालां मारल्या कोणें केन्ना? सारकें सांगात. तुमचे कडेन फालांनी उलयला कोण? टॉन्ट मारून उलयला सारकें घुणान घुणान, पूण तूं जाणा तुका म्हूण. तूं जाणा तुका म्हूण, पूण तुका आतां पेन कित्याक जाता? स्ट्रेट सांग न्हय, कित्याक घुणान घुणान हेजेर तेजेर घालून जाता? यू एक्सपेक्ट न्हू म्हजें कितें तुका दिसलां, तूं म्हाका डायरेक्ट सांग न्हय. पूण जे फाल मारून तो आतां कोण गेलो, तूं आतां कितें कोता? 2 दीस जाले, 3 दीस जाले, 4 दीस जाले, 5 दीस जाले, तूं कितें चिंताय? जेजू म्हजो इतलो मोग कोत्ता न्हय. हें चिंत्ता आमी. आमी कितें चिंत्ता? तें कोणें कितें म्हणलां पळय तेजेर आमी चिंतूंक बसता. कामाक वयती मनशां आहा तुमच्या ऑफिसांनी, तुमचे कलीग सदां तुमचे कडेन बरें उलयता, आयज तूं ऑफिसान भितर सोतात तेणें तुका ओळखूंक ना, पळोवंक ना, हांसोंक ना, टर्न जावन दुसऱ्या वद्दांसान गेले, तुका कितें जाता? कितें केलां हांवें? करेक्ट? काल आमी जे भशेन एग्जाम्पल केलेले फॅमिलीचे, बोगसोण्याचे, फॉरगिवनेसाचेर आमी काल शिकल्या. कोणाक कोणाक उगडास आहा? बोगसोण्याचेर आमी शिकल्या काल. फॉरगिवनेस, लव वन अनदर, बी कायंड टू वन अनदर. एकामेकाक तुमी दयाळ जायात, एकामेकाक तुमी मोगाळ जायात, एकामेकाक तुमी फॉरगिव करात. येसो न्हू? कशें? कोणें कोणाक केलां ते भशेन तुमी फॉरगिव करात तेका. जशें जेसून आमकां केलां तशें तूं तुजेर चुकलेल्याक बोगसूंक जाय. हालेलुया. तेन्नाच जे आमचे संबंद तुटलेले आहा ते बांदून येतले. आनी बोगसोण्याचेर आमी एक उदाहरण पासून घेतलेलें. बोगसोणें म्हणजे कितें? तूं निचेव कोत्ता तें फारीकपण आपूण दिवपाक. ताका म्हणटा बोगसोणें. बोगसोणें बेश्टें ना. द पर्सन हू फॉरगिव्स, जो कोण फॉरगिव कोत्ता तेणेन आपणें तयार जावंक जाय तें बोगसोणें कित्याक लागून आहा, कसलें कार्य आहा तेजें फारीकपण दिवपाक. हालेलुया. ओके, काल आमी बोगसोण्याचें पळयलें. आयज आमी पळोवया ऑफेन्स जाता आमकां. हें कारण आहा आमच्या जिवितांत संबंद तुटपाक. वय ना, घरांनी आमचें एकामेका कडेन पटना. हांव सोदतां म्हाका जाय तशें, म्हजी भयण, म्हजो भाव, म्हजो घोव, म्हजी घरची आवय बापूय सगळीं सोदता तांकां जाय तशें. वय ना. आनी मागीर जेन्ना आमचे पॉयंट्स ती मानून घेना, आयकोन घेना, आमकां कितें जाता? ऑफेन्स जाता. हालेलुया. आनी तें आमी वर्सांचीं वर्सां घेवन बसता. पूण देवाक जाय आमी सगळें आमचेर कितें वायट जालां तें घेवन बसलेलें. जोरी तर आमी घेवन बसता जाल्यार आमकां कितें जाता? संबंद जे घडोवन येवंक जाय ते तुटोन पडटा. हालेलुया. आयज आमचें काम कितें? संबंद जे आसा तुटलेले, ही मांडणी देवाची न्हय. संबंद तुटपाची जी मांडणी आहा तोडून उडोवपाची, एक आहलेलें दोशी करपाचें काम जावन आसा सैतानाचें. आनी तो डायरेक्ट आपूण आमच्या जिवितांत हांव तो आयला सैतान तुजें दुस्पटावपाक म्हणून तुका तो सांगचो ना. तो असो तुज्या शेजाऱ्या वयल्यान, तुज्या घरच्या वयल्यान, तुजी कोण चोर भोंवती आहा पळय तांचे वयल्यान तुका गरो घालता. हालेलुया. आनी आमी सोजमोता नुस्त्याचें कितें जाता? गोऱ्याक धांवोन येयल्या उपरांत तें कितें घालता तेका? आतां तूं तें येता आनी कितें जाता? तें खाता आनी मागीर फ्री वयता शिरकोलें. शिरकोलें वना, शिरकोन सोमते खंय? प्लेटीन आमचे. केसो न्हू? तशें आमी जेन्ना तेज्या गोऱ्याक शिरकोता आमी कोणाच्या प्लेटीन पडटा वचोन? आनी जावो तो आमकां मागीर नुस्तें थोडी हाताना खंय मांस काडून आनी कितें करून नुस्त्याचो फार जाता थिंगा. ते भशेन सैतान आमकां कांटे घेवन, सुरी घेवन सारकें आमकां पिसता. कित्याक आमी तेज्या गोऱ्याक फसल्या. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. समजणी येता? सो कितलेय पासून गोरे शायन माता. आतां न्ही आमकां रियल गोरे पासून घालपाची गरज ना. डिफरंट कायंड्स बाजारान मेवता. वय ना, नुस्तीं शायन जाता, ग्रीन, येलो, ग्रीन, सिल्वर. पळोवंक ना तुमी? अब्रॉडसान आमी हाडूंक पासून लायतात न्हू. तुमी येताले म्हाका तें हाडा, ते गोरे हाडा. शायन माता ते 2-3 उक आसता, ते 4 आसता, 5 आसता. कित्याक? नुस्त्याक ओडपाक. ते भशेन सैतान कसो येता आमच्या जिवितान? स्ट्रॅटेजीज घेवन. स्ट्रॅटेजी म्हणजे कितें? मांडण्यो घेवन. समजता? सैतान तर मांडणी घेनासतना येत आमी फसची ना तेका. सो तो कसो येता? मांडण्यो घेवन. कसो? काल आहलें तशें आयज बरें ना वातावरण. ही कितें तेजी मांडणी. काल म्हाका बरें सांगलेलें, आयज म्हाका पोवन पासून घेवंक ना. हें कितें? मांडणी. आमकां दिसतलें हो व्हडलो मॅटर न्हू, हें ल्हानसो मॅटर. घोडेक तुमी म्हणत, काल सिस्टर निशा बरी उलयताली, आयज तेणें म्हाका पळोवंक ना पासून, आयज म्हाका हांसोंक ना पासून. अशें तुमकां जालां केन्ना? तुमी म्हणटा आसतली तूं हांसोतूच आसताय. हालेलुया. सो
आमकां हे भाशेन सोयतानाचे गोरे पडटा आनी आमी ह्या गोऱ्यांक फसता. हालेलुया. जायते फावटी आमी आमच्या घरान आसलेल्या मनशांक कसलेंय काम दितात. वय ना, हें मातशें तूं हांव वचोन हाड बाजारांसान म्हणना अंक ब्रदर तुका घरांतली सांगना येता आसतना मातशें तें हाडा. आनी तूं केन्ना तरी इसरलाय? सोदां इसरोंक केन्ना इसरोंक ना. सोदां हाडला हाड म्हणटा तें केन्नाय विसरल्या उपरांत काय न्हू जो आसूं म्हणटात गोची. कसो पूण इसरलो तूं? कितले फावटी सांगून धाडलेलें? जायना हे भाशेन कितले फावटी सांगून धाडलेलें. आतां तूं म्हणत आतां इसरलो गो कितें करया, आतां कितें करूं वोसोन पोतून आसूं सोड नाका. आतां जे भाशेन आमकां रिएक्शन येता आमकां कितें जाता भितरल्यान ऑफेन्स जाता. वय गो ना. आनी आतां सपोज तर आतां लेट्स से हजबंड एंड वायफाचें एग्जाम्पल घेवया. घोवाक कितें हाडूंक लायता आनी ताणें हाडूंक ना सपोज. आनी जोरी तर म्हणलें एका टायम फॉर वन मुवमेंट सपोज ते बायलेन म्हणलें चल आसूं, पूण कितें ती आतां उलोयना बरे भाशेन, तोंड कांय करून हा उलोयना. सोदां जेवण वाडटलें आयज म्हणटा घे आनी जेय म्हणटा. उदक हाड पिवंक शीत शिरकलन तयार वस आनी पिये किचन लागींत हा घेवपाक जायना. घेवपाक कळना तुका? वस आनी घे. आतां हो सगळो राग कित्याक काडटा ती राग कित्याक काडटा? हाड म्हणलां तें हाडूंक ना. सो तूं जेवण घेवन जेय, तूं उदक घेवन पिये, सगळें तूं तुजें काम कर. अशीं तें सगळें आपूण कोत्तालीं. पूण हे भाशेन ती आतां तशें कोत्तात तुका मनाक दूख जायना? सोदां तर हांव हाडटालो आयजूच चुकलो आनी आयज एक गुन्यांव पासून म्हाका एका बोगसूंक जायना. हे भाशेन त्या घोवाच्या जावं त्या दादल्याच्या मनान चिंतना येता. ही चिंतना कोणाची समजून येता. आनी आमकां दिसतालें कितें व्हडलें केस्तांव तर हांवें करूंक ना. सोयतान खंय हा हितून पिक्चरान या सोयतान ना ना तो येयला आपल्यो मांडण्यो घेवन ज्यो तुका कळना ही मांडणी म्हूण. समजून येता? हालेलुया. सो त्या बदलाक इन्स्टेड ऑफ रागान वचपाक ऑफेन्सान, राग न्हय ऑफेन्स, तुका अशें दूख जालें मनान, तुका लागलें तें तुज्या मनाक कित्याक पूण अशें केलें, ह्या चिंतनांनी वयच्या बदलाक आमी म्हणूंक जाता ना हांव ऑफेन्सान वयचो ना, सोयतानाच्या फासाक हांव सापडचो ना. समजता? पूण जेन्ना हांव एका मांडणेक सोयतानाच्या फासाक तर सापडत तो बॅक टू बॅक म्हाका चिंतना घेवन येत रावता. नाल्यार तुमी नोटीस केलां आसतलें केन्नाय न्हू मातशें कित्याचेर आमचें केस्तांव जायना पासून मनान एक थॉट येता. 4 दिसांनी तूं नोटीस कर त्या थॉटाचें कितें जाता पळय तें. केलां तुमी नोटीस? एक घडी आतां पासून तुमी एक घडी घेवन चिंतून पळयात. आयज सपोज तर मातशें कितें प्रॉब्लम जाला आनी इफ यू डोंट टेक एक्शन बाय द वर्ड ऑफ गॉड ऑन दॅट प्रॉब्लम, इमॅजिन आफ्टर 4 days हें प्रॉब्लम खिसान खी पावतात. केन्ना पळयलां तुमी? नोटीस केलां तुमच्या जिवितान? करूंक ना? नाल्यार तुमी चिंतून पळयात. नाल्यार हेज्या फुडें पासून तुमी नोटीस करा. जोरी तर कितें तुज्या जिवितान तुका दिसता हें सारकें जायना, हें उतरां पोरमोणें ना, हांवें ऑफेन्सान वचपाक जायना, हांवें तें मनाक लावन घेवंक जायना, कित्याक देवाचें उतर म्हणटा आमी दुसऱ्यांनी ज्यो करुण्यो कोत्ता त्यो आमच्या मनान लावन घेवपाक जायना. बिकॉज तशें तर आसलें जाल्यार देवान आमचें कितलें मनान घेवन बसोंक जाय आसलेलें. बिकॉज गॉड्स नेचर इज नॉट टू गो इन टू ऑफेन्स. देवाचो सोयंब तसल्या दुखापतान जावं दुखान वचपाचो ना. आनी तोच सोयम आयज ताणें आमकां दिला. आनी जोरी तर हांव तसल्या सोयंबाक म्हज्या जिवितान वाट दितां जावं रीग दितां मिन्स हांव देवाच्या सोयंबान चलोना. हालेलुया. पूण म्हजो आनी तुजो सोयंब देवान आतां बदलला क्रिस्तांव उदेशी. एका टायमाक हांव आदामाच्या सोयंबाचें आहलें, आयज हांव कोणाच्या सोयंबाचें जालां? जेजूच्या बापाच्या सोयंबाचें जालां. कोणा उदेशी? जेजू उदेशी. समजता? आनी बापाचो सोयम कसलो? नितीवनपणाचो. बापाचो सोयम कसलो? नितीवन, रायचस. ओके. आतां आदामाचो सोयम कसलो? आदामाचो सोयम पदक्याचो आसलेलो. कसो? ताणें जें करिनाका म्हणलां तें ताणें केलें. आयज आमी देवान जें सांगलां तेज्या आड तर आमी कोत्ता हें बापाच्या सोयंबा उदेशी ना. बापाच्या सोयंबान आमी बदलल्या खरी, पूण म्हज्यो करुण्यो सदांच बापाच्या सोयंबाच्यो आसच्यो ना जो मेरेन म्हाज्या मनाची नवसरणी जायना. म्हाजें मन म्हाका कितें सांगतलें? मन आजून बदलोंक ना, पूण मन म्हाजें कितें म्हणटलें? तूं मनीस न्हय, तूं संवसाराचें न्हय, इट्स ओके. बट इट्स नॉट ओके. हालेलुया. कांय जायना तूं रागार जालो म्हूण, पूण जेन्ना तूं रागाक तुज्या भितर जागो दिता वो राग आमचो उतरांनी बदलता, वो राग आमचो करण्यांनी बदलता. हालेलुया.
जेन्ना दोग मुनी झगडटना आसतना पासून डायरेक्ट एकामेकाक मारपाक वयचे ना. पयलें कशें जातलें चिंतनांनी, मागीर जातलें उतरांनी, मागीर जातलें कोरण्यांनी. हालेलुया. कोरणी डायरेक्ट जावन पडना. देवान जेन्ना आमचो मोग केलो म्हणलो पसलें देवान म्हणलें देवान आमचो इतलो मोग केलो, हे मोगाची कोरणी कितें जाली, आपल्या पुताक दिलो. जे भशेन आमी रागाक पासून आमच्या जिवितांत तर जागो दिता, वो राग आमचो बदलता आमच्या उतरांनी आनी आमच्या कोरण्यांनी. हालेलुया. सो आमचे सोंबून पासून तर तुटलेले हा, बिगडलेले हा, हे घडोवन हाडटलो पासून जाल्यार आमकां बुनयाद जायी देवाच्या उतराची. पूण जोरी तर आमी देवाच्या उतराक आमच्या भितर जागो दिना, वो राग आहा तो जे बांदून हाडूंक जाय ते आनीक दुस्पाटायता. हालेलुया. जेन्ना आमी पवित्र पुस्तकान आमी पळयता, झुजेची खबर आयकल्या तुमी उत्पत्तीच्या पुस्तकार? झुजेची खबर कितें कितें आयकलां आमी ताच्या जिवितांतल्यान? ताच्या भावांनी ताका कितें केलो? ताच्या भावांनी ताका इकलो, ताच्या भावांनी ताका स्लेव गुलाम कसो विकलो. वयव ना झुजेची खबर, गुलाम कसो विकलो. पूण गुलाम कसो ताका कित्याक विकलो? ताका भावाचेर कुन्नाटकाय कुड्डेपण आसलें. कारण नासतना कितेंच जायना. समजता? आतां तेजे ओन भाव, तेजेच भाव, ते एकूच पाय आसलो तेंचो. माये पासून दुसरो आहा जाल्यार पाय एकूच आसलो. सांगाता ते ल्हानाचे व्हड जाल्या, पूण तांकां तेज्या भावाचेर कुड्डेपण आहलें. कित्याक लागून? ताजो बापूय जोझफ ताका खूब मोग कोत्तालो. समजता? जेन्ना आमचोय सोर्गींचो बापूय आमचो मोग कोत्ता म्हूण आमकां जेन्ना गमत येता आनी तेज्या मोगान आमी जेन्ना चलता, सैतान खुशाल आसतलो? आमच्या जिवितान कितें कितें तें घेवन येवचो ना, आनी तो येता तेन्ना मागीर आमी ताका फुडो करपाचें. कशें जातलें ताका फुडो करिना जावपाक? फुडो आसूंक जावो आमचो देवाक. हालेलुया. आनी जितलो तुजो देवाचेर फुडो आसतलो, देवाच्या उतराक फुडो आसतलो, तितलो सैतान तुज्या जिवितान पदवेदार आसचो ना, पूण एक लुजर कसो, हारलेलो कसो आसतलो. तेजी पदवी तुजेर चलची ना, पूण तेजी पदवी म्हजेर चलो ना जावपाक म्हजें ध्यान मन खंय आसूंक जाय? देवाचेर. हालेलुया. देवाच्या उतराचेर. येस. आतां जेन्ना आमी झुजेची खबर पळयता, एके भशेन बापूय म्हणटा भुरगो तो. येस. आनी तेजें काम कसलें? मेंढरां राखणो आहलो. वयव ना? तो मेंढरांचे कितें म्हणटा तें हिंडाक घेवन दोंगराक आसतालो. तें तेजें काम. मेंढरांक चोरयतालो दोंगराचेर. हालेलुया. तेजें काम सादें. पूण हें सादें काम आमी जायते फावटी पळयता. जेजू पासून कितें म्हणटा? आमी कोण तेजी? आमी तेजी कोण? मेंढरां. येसो न्हू? आनी तो आमचो कोण? गवळी. जे भशेन जोसेफूय एक जेजूची आमकां निशाणी दाखयता. जेजूची एक आमकां एक पिक्चर कशें दाखयता. कित्याक? तोय आसलो एक गवळी कसो ताच्या मेंढरांक. पूण जेन्ना तो तें काम कोत्ता देवाच्या हाजीरपणान तो आसतना, जेन्ना बापूय तेजो इतलो मोग कोत्तालो, तेज्या भाव भयणांक तेज्या भोंवती आसलेल्यांक कितें जालें? कुड्डेपण जालें, नाटकाय जाली, जेलसी जाली, राग जालो. जेलसी येयल्या उपरांत कितें येता? राग येता. हालेलुया. जेलसी येयल्या उपरांत राग येता. आनी जायते तेज्या भावांनी ताजेर जुलूम केलो म्हणटा आमी एके भाशेन. हालेलुया. जायते तेज्या भावांनी ताका पिडापीड दिली, त्रास दिली. आनी त्रास दितना पासून कशी दिली? मांडणी केली तेज्या उद्देशीन. वयव ना? मांडणी कशी केली? ताका रावले ते लागीं येसोर, आनी मागीर ताका एक खोणीन घातलो, खोणींतलो काडलो, आनी मागीर ताका जे इजिप्टाक जेन्ना ते लोक चलोन वेता आसतना तांकां एक स्लेव कसो, एक गुलाम कसो ताका विकलो. हालेलुया. आतां हें सगळें कित्याक जालें? ताणें कितें वायट केलेलें ना. जायते फावटी आमी कांय वायट करिना, तरी आसतना दुसरो आमकां जेन्ना त्रास दिता, पिडापीड दिता, आमी कित्यान वयतात? कित्यान वयतात? ऑफेन्सान वयता. आमी चिंता कित्याक म्हूण म्हाका हें. तुमी गेल्या ऑफेन्सान केन्ना? सारकें सांगात. गेल्या आतां पासून गेल्या आसतली? आतां म्हणल्यार वय कोण सांगता? आतां ना कोण ना म्हणटा न्हू तांकां सारकें म्हाका पळोवंक जाय. जाय ते मजेशेनूय ट्रिक्स आहा तुमकां ऑफेन्सान ट्राय करपाक, वयता वो ना ती पळोवपाक. हालेलुया. टेस्टिंग आमकां चालूच आसतली, आमी ऑफेन्सान वयता वो ना ती पळोवपाक. हालेलुया. बट देवाची कोशीच येवं सोडना की तूं आनी हांव ऑफेन्सान पडपाक. पूण ही मांडणी कोणाची? सैतानाची. आनी जे भाशेन आमी गोरयेचें उदाहरण घेतलां ते भाशेन तो आमकां
गरो घालपाक तयारूच आसा, पूण आमी त्या ऑफेन्सान पडोना जावपाक जाता तितलें आमचें ध्यान मन देवाच्या उतराचेर आनी तें उतर उच्चारपाचेर, त्या उतराचेर आमी नियाळ मेडिटेशन करपाचेर आमी वेळ सारपाक जाय. हालेलुया. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर शिकता तेन्ना आमकां चड आनी चड अडचण्यो दिसती पडटा, कारणां दिसती पडटा ऑफेन्सान वचपाक. करेक्ट न्हू? ल्हान ल्हान गोश्टीचेर, ल्हान ल्हान गजालीचेर आमी ऑफेन्सान वयता. ल्हान ल्हान गजालीक लागून, ल्हान ल्हान मॅटराक लागून आमी तें मनाक लावन घेता. मनाक लावप म्हणल्यार तें ऑफेन्सान वचप. समजता? आनी आमकां अशें दिसता म्हजो गुन्यांव नासतना अशें जावप म्हणल्यार ऑफेन्स म्हाका वो. पूण आमी समजना सैतानाक आमी दार उक्तें केलें. कितें केलें? सैतानाक आमी दारवटो आमच्या जिविताचो उक्तो केलो जेन्ना आमी ऑफेन्सान वयता, जेन्ना आमी कोणें कितें म्हणलें तें मनाक लावन घेवन बसता. आतां जोझफाक तेज्या बाबांनी जायते त्रास केलेले, खूब त्रास केलेले, पूण बायबलाचेर आमकां खंयच एक उतर मेळना. ताणें आपणाचें तोंड उक्तें करून आपणाच्या भावांक विचारले पासून तुमी कित्याक म्हूण म्हाका पिडापीड दिता, अशें तुमी म्हाका करिनाका, हांव तुमचेर रागार आहा, हांव तुमकां सोडचो ना, तुमकां हांव पळय कितें तें अशें कितें म्हणलां जोझफान? कांयच म्हणोंक ना, एक उतर भायर काडूंक ना. पूण जेन्ना आमी तेजी फुडली जिविताची जेन्ना आमी स्टोरी पळयता, फुडल्या जिविताचें तेजी चाल आमी पळयता, आमकां कितें मेळटा देवाचें उतर? द लॉर्ड वॉज वीथ हिम. देव ताचे सांगात आहलो. ती शक्ती ताका येवपाक, ऑफेन्सान ना वचपाक, आपल्या बाबाचेर रागार आपूण जायना जावपाक, ही शक्ती ताका खंयसान आयली? देव ताचे सांगाता आसलो. देवाची बासावणी ताका आहली, देव ताचे सांगाता आहलो. आनी आयज जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी दोनी म्हूण स्विकारता, आमचे भितर कोण जियेता? देव जियेता, जेजू जियेता. वय ना, देवाचें राज तुज्या आनी म्हज्या भितर जियेता. आतां ही समजणी तर म्हाका हा जाल्यार हांव कितलो गिरेस्तकायेन कसो चलतलो, एक प्रॉस्परस मॅन कसो चलतलो, आनी कसलीच म्हाका भिरांत आशिना ना म्हणून हांव कसलो ऑफेन्सान पडचो ना. जेन्ना म्हाका म्हायती आसतली म्हज्या भितर जियेता तो देव सगल्यान व्हरतो, त्या मेळ्या ओतम्याकीन व्हरतो, जो मेळो ओतमो म्हाका ऑफेन्सान घालूंक सोदता. हालेलुया. पूण तुका खात्री आसूंक जाय तुज्या भितर कितलो व्हरतो देव आनी तो पवित्र आत्मो जियेता म्हणून. हालेलुया. ही आमकां माहिती घेवपाक, ही आमकां जाणवाय घेवपाक आयज आमी एकठांय जाता. कित्याक हे एक ऑफेन्साचें एक कारण जावन हा व्हडल्यांतले व्हडली रिलेशनां बिगडोन पडपाक. हालेलुया. कसलीय आमची ती रिलेशन्स आसूं न्ही, कसलेंय आमचें तें कारण आसूं न्ही. येस्टरडे आय वॉज गिवींग एग्जाम्पल ऑफ माय मॅरेज. म्हज्या काजारी जिविताचें हांव एग्जाम्पल दितालें. वय ना, तुमी जाणा म्हजें आनी ताचें, तुमी म्हाका म्हणटा पळय कारण व्हडलेंशें कांयच नासलें. when I told you all, जेन्ना म्हज्यान तेजें प्रॉब्लम जावपाक लागलेलें 2-2.5 वर्सां फाटीं, बिफोर आय कम इन टू द वर्ड, आमचें जेन्ना केस्तांव जावंक लागलेलें प्रॉब्लम्स, कोणें म्हाका विचारीत कितें म्हूण कारण, म्हजेशेन कारण नाहलें. पूण कारण व्हडलेंशें कांय ना, पूण कारण कितें जाणा, तो उलयना म्हूण सुबेज. तो म्हाका टायम दिना, उलयना. आतां पासून तुमी पळयता आसतलीं न्हू तो उलयना म्हूण. वय ना, लोकांची व्हडलीं व्हडलीं झगडीं जातात कित्याक लागून? व्हडलीं व्हडलीं कारणां आसता. केन्नाय तो लेट येता, ओ घरा राचो येना, ओ कितें कितें कारणां आसतलीं. मे बी पियोन येता म्हणून मागीर बायल बेजार जाता म्हणून ती कारणां आसता झगड्याची. म्हाजी असली कांयच कारणां नाहलीं. म्हजें कारण कितें आसलेलें जाणा, सिली रिजन, तो उलयना सुबेज. कितें कारण? तो उलयना. हें कारण जावं येता काय कोणाच्या जिवितान सेपरेट जावपाक? उलयना म्हूण हें कारण जाल्लें म्हज्या जिवितान. तेका लागून हांवें काल कितें म्हणलां, कोणें तर म्हाका विचारीत कारण कितें, म्हजें कारणूच ना सांगपाक. हें कारण सांगल्यार पासून म्हाका कोणें आसपाचो. वय ना, कोण तरी उलयना म्हणून कोणें म्हणटा आसतलो उलयना तें चड बरें वयल्यान. वय ना, पूण म्हजें कारण कितें, तो उलयना. केन्ना आतां तो बसला आनी आतां सपोज तो बसला आनी हांव वचून बसत उबें रावत, तो आपणाचें काम करीत आहा, तो उलयना. आतां तेजो नेचर कसो आहा तुमी सगल्यांनी ताका आतां पळयला. तेजो नेचर कितें? हां, तो क्वायट. आतां तेजो नेचर तसो आहा, तो लेस उलयता. उलयना म्हणजे उलयना न्हू, उलयता तो जाय तेन्ना. आयज कितलो उलयलो. ओके, सो हांव कितें चिंतालें, तो उलोवंक जाय हेरां भाशेन. हांव दुसऱ्यांक पळयतालें, कंपेरिजन जातालें आनी म्हाका ऑफेन्स जातालो म्हणजे कितें, म्हाका हर्ट जातालें. हांव तें मनाक लावन घेतालें आनी हांव चिंतालें कितें, ओ खोशी ना गाय हांव हेज्या फुडल्यान उबें रावता तेन्ना, ओ जावं बसता तेन्ना एका हांव नाका गाय, आनी कितें कितें चिंतना. एक घर हें कोणाचें म्हाका? कित्याक लागून? जें बांदून हाडलेलें आहा देवान साक्रामेंतान, तेजो नाश करपाक. समजणी येता? ही ल्हान ल्हान कारणां
आमकां दिसतलें हें व्हडलें व्हडलें मॅटर न्हय, हें बारीक बारीक न्हू, पूण ह्या बारीक मॅटराचो म्हज्या जिवितान व्हडलें खडप जावन पडलें, व्हडल्यांतलें व्हडलें. पूण उतराची समजणी आहली जाल्यार म्हज्यान चिंतू येता आहलेलें न्हू, इवन तो उलयना, तो कसोय आसूं, देवान ताका म्हाका दिला म्हजो सांगाती कसो, तो आसा तेच इन दॅट बिहेवियर ओनली, ओर त्या परिस्थितीन जो आसा तेच भशेन ताका हांव स्विकारता. अशें म्हजें उतर जावचें ना आहलें. उतराची समजणी आहली जाल्यार वयव ना, कसोय तो आसो न्ही, आमकां देवान त्या काजारी साक्रामेंतान एकवटायल्या, एकठांय केल्या, करेक्ट न्हू. पूण ह्या उतराची म्हाका समजणी ना. सो हांव कितें करतां, एक्सपेक्टेशन दवरतां तेजे कडल्यान, आशा दवरतां. तो चेंज जावंक जाय, म्हाका जाय तशें ताणें करूंक जाय, म्हाका जाय तितलें ताणें उलोवंक जाय, बडबड करूंक जाय. म्हाका कितली बडबड करपाची सोय आहा तुमी जाणा, त्यान सांगपाची गरज ना. तुमी म्हणटा आसलें हें केन्ना तरी बंद जातलें, काल काडली 3.5 वरां आनी आयज आतां 4 वरां घे खंय ब्रदरान सिग्नल दिल्या. प्रेज गॉड, हालेलुया. सो हांव कितें चिंतालें, हांव उलयतां तेच भाशेन तेणें उलोवचें, आनी मे बी हांव नको शुअर ना, तो चिंता आसतलो हें केन्ना तरी बंद जातलें आनी आपणा भशेन जातलें. हांव नको तो चिंतालो हां नको. सो म्हजो बिहेवियर कितें आहलेलो, तूं उलय, हांव उलयतां ते भशेन तूं उलय, बट तेचो स्वभाव तसो ना. तो खूब उणें उलयता, जाय तेन्ना उलयता. पूण त्या टायमार सैतानाची मांडणी अशी आहलेली, तेचें एकूच टार्गेट आहलेलो, जें देवान हेंचें एकवट केला तो हांव आतां पाड करूंक भितर सोदतां. कित्याक तेचें काम कितें, जॉन 10:10, तेचें काम चोरपाचें, जिवेशी मारपाचें, इबाड करपाचें, हें तेचें काम, समजता. आनी तो आपलें काम करूंक बरो आयला, सारको इनोसंट वर्कर कहो. पूण तो इनोसंट आपणाच्या कामान, आमकां न्हय, समजता. तो आपल्या कामान सारको तो स्ट्रॉंग आहा, एक्टीव आहा, पूण आमकां तो इनोसंट ना. आमचेर तो दयाळाय ना. तेचें काम पाड करपाचें तो तें कोत्तलोच, पूण देवाचें काम घडोवन हाडपाचें देव कोत्तलोच. पूण देवाचो सिस्टम कितें आहा, यू फॉलो द इन्स्ट्रक्शन. हालेलुया. सो पयलो भाग ताणें जॉन 10:10 म्हज्या जिवितान केलो. आयलोलो तो चोरलें, ताणें इबाड केलें, सगळें नाश करूंक तो आयलोलो, पूण तो कंप्लीट करूंक पावलो ना. कित्याक, इन दॅट बिटवीन म्हाका जेजून आपलो उजवाड म्हज्या जिवितान हाडलो. हालेलुया. थँक्यू जीसस. जे भशेन हांवें म्हणलें, हांवें चिंतलेलें पासून सेपरेट जावपाक कारण व्हडलेंशें कांय नासलें. उलयना, जाप करिना. तुमी चिंता, एक बापूय, एक गोरकार, दादले मनीस सदांच, इफ आय आस्क यू, दादले मनीस सदांच दे आर व्हेरी लेस इन एक्सप्रेसिंग. ते खूब एक्सप्रेस करपाक, उलोवपाक उणें आसता, बट इन देयर मायंड, इन देयर इनसायड आहा तांकां हुस्को, रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा. वयव ना ब्रदर, तूं कितें म्हणटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा. पूण दादले मनीस सदांच उणें उलयता. हांवें जायत्या जाणांच्या जिवितान पळयलां, आमच्या भशेन सगळें सांगनात, ते सांगतात शॉर्ट, केन्ना केन्ना सांगचेंय ना, पूण केन्नाय तांकां समजता तसो कोणें एकूच फ्रेंड आसत, कितें आसत, तांकां तें सांगत. बट अदरवायज जे भशेन आमी सांगतात, आमचे फिलींग एक्सप्रेस करता, आमचे फिलिंग्स आमी उलयता, कितें आमकां जाता तें दुसऱ्याक सांगता. पूण दादल्या मनशाच्या जिवितान ते सुबेस उलयनात, कितें जाता तें सांगना. आनी हें जेन्ना म्हज्या जिवितान घडटालें, तो आहलो कसलो टायम, कोवीड टायम. समजता, कोविडाच्या टायमार कामां बरीं आसतालीं. कोविडाच्या टायमार फायनान्स बरो चलतालो. तो दीस, तो काळ आमचेर कसलो आयलोलो, अदृश्टाचो कसो. वयव ना, कामां बंद, कंपनीज बंद, सगळें बंद, इनकम बंद, येसो न्हू, भायर वचपाक मेवना, अकावंट इन्स्टेड ऑफ गोईंग अप, अकावंट्स देंवतात, जें आहलें तें काबार जाता, येसो न्हू. वो टायम खुशाल आनी संतोश काय मनोवपाचो. ह्या टायमार तुका आतां दिसता, आतां एक दादल्या मनशाचेर एक जबाबदारी आसता म्हणटा आमी, वयव ना, आपल्या घराब्याक प्रोवायड करपाचें, कितें जाय ना तें हाडपाचें, करेक्ट. आनी आतां तो प्रोवायड करून करून काम ना, प्रोवायड करूंक जायना, तेजेर आतां चिंतप येना. आतां तें चिंतप आपणाचेर आयलां, आनी बायल म्हणटा तूं उलय, कितें म्हूण सांगतलो आपूण, हें चिंता म्हूण आनी टेन्शन तिका दितलो. एक घोव जावं एक बापूय अशें करतलो ना. तो बापूय कितें करतलो, जाता तितलो उगी रावतलो आनी चिंतलो आतां कशें करपाचें, कितें करपाचें. म्हाका दिसता मे बी हें तेजेर चिंतप आहलोलें, म्हणजे नेक्स्ट कितें करपाचें, यू नो वॉट इज नेक्स्ट. ही मस्ट बी थिंकींग अबावट तेजें कामाचें जावं कितें. कॅन समवन प्लीज क्लोज द डोर प्लीज. सो आमकां चिंतप येता, त्या टायमार एका मनशाक चिंतप येता. आतां तुमी जे भशेन दादले मनीस बसला, तुमकांय चिंतप आहलेलें, तुमी बेश्टे आहलेले, वयता तो दीस खरो म्हणटाले. हां, हुस्को
आसचो ना बायल भुरगीं आहा हुस्को, फॅमिली आहा हुस्को, लायट आहा, उदक आहा, बिलां आहा, जेवण आहा, जायतें आहा, नीड्स आहा तेजें लिस्ट व्हडलें, बट इनकम जाला क्रॉस, कांय होप ना, येस नो. आनी त्या टायमार अशें दिसलें वाचताय जाल्यार व्हडलें म्हणपाचें देवाक, येस नो, जिवी उरत जाल्यार व्हडलें म्हणपाचें. कित्याक टीव्ही ऑन कर न्यूज, मोबायल ऑन कर न्यूज, आनी कितें कर न्यूज. वाटेनसान कोण वयता तो दिसता पडला, गो जाणा त्या गांवान तो गेलो आनी त्या गांवान 4 जाण गेले, आनीकूय ही बरी खबर कानार, सगळे हे हुस्के. हालेलुया. आनी त्या टायमार कितें करप धाकटुलें भुरगें घरान. सो हे सगलें न्हू आमचेर एका टायमाक कशें सगलें तुटोन पडलेलें. हालेलुया. आनी हांव कितें म्हणटालें, म्हजी चिंतना कितें, ना न्हू नो प्रॉब्लम, एटलिस्ट उलोवंक तरी जाय, पूण तेजो वेज डिफरंट आहा. हांव सोदतां म्हाका जाय तशें जातलें. ही बारीक 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 कामां, व्हडलें नुस्तें पासून गरयतलें जाल्यार तूं व्हडलें लायता गोऱ्याक, व्हडल्या नुस्त्याक पासून कितें धाकलेंच. सो व्हडलें पासून तुजेर खडो पडपाचें आहा तुटोन, तो गरो कसलो व्हडलो घेवन येवचो ना, धाकलोच. समजणी येता. नुस्तें व्हडलें जावं धाकटें, तुका गरो केदो ल्हानूच, वयवो ना. मागीर जेन्ना तूं तें वयर काडून पळयता, हा व्हडलें व्हडलें व्हडलें, येसो नो. सैतानाची तीच फेती आहा, हो तीच वे आहा. तो व्हडलें व्हडलें प्रॉब्लम पासून तर घालतलो, तेचे गोरे ल्हान 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 तें आसतलें, तें घालता तें तुमकां समजलें. तें आसतलें रागाचें, तें आसतलें ऑफेन्साचें, तें आसतलें आमकां कोणें फटयलां तें आसतलें कोणें आमकां नागोयलां तें, येसो न्हू. हे सगल्यो ज्यो वस्तू आमच्या जिवितान ल्हान ल्हान कारणां जाता आमी एका रागान भरपाक, एका बेजारायेन भरपाक, हे सैतानाच्यो सगल्यो आमकां फसवण्यो. हालेलुया. आतां जोसेफाक जेन्ना सोपोन आयलें, हें सोपोन ताका कोणें दिलोलें, ताका सोपोन कसलें आयलोलें, आपूण असो मोदेकात उबो आहा आनी जायते म्हणटा जे पिकेचीं जीं बांडलां आहा म्हणटा सायडीक बांदोन, तेजे भाव आहलोले पळय तितल्या नंबराची सगळीं बांडलां आहा, आनी आपूण मोदें उबो आहा, ती बांडलां सगळीं म्हणटा आपणाचें बांडल म्हणटा सेंटराक उबें आहा आनी उरलेलीं म्हजे सोर भोंवती म्हाका अशीं बँड आहा. समजता. म्हणजे आज ओर्थ कितें जालो, हांव आसतलो उंचायेक आनी हे सगळे जाण म्हजे भोंवती बावगोन आसतले, नीज बँड आसतली, बावगोन आसतले म्हाका, आनी हांव तांच्या उंच आसतलो. हे सोपोन सांगता. हे सोपोन सांगता आसतना भावाच्या काळजान कितें जाता, उर्बा वाडटा, कितें जाता, राग वाडटा. हें सोपोन कोणें दिलोलें तेका, देवान. सो जेन्ना आमकां एक खात्री पडटा दॅट गॉड इज विथ मी, द लॉर्ड इज विथ मी, सैतानाक बरें झेम पडना. समजता. तेका बरी झेम पडना. तो सारको उचामोळ जाता आनी येता फिशींग करपाक. कित्याक आमकां फिशींग करपाक जाय आमच्या जिवितान ते गोरे तर तो घालिना जाल्यार आमी तेज्या चोपक्याक फसची ना. येसो न्हू. काल जे भशेन आमी म्हणलो तो शिंगा शेंपडी घेवन येवचो ना, तो चिंतना घेवन येतलो. चिंतना कशीं जातलीं, ल्हान ल्हान कार्यां, ल्हान ल्हान एक्शन तुमच्या दोळ्या मुखार जातलें. आनी जेन्ना तुमी तें एक्शन पळयतलीं, ते तुमी ऑफेन्स करून घेतली, तुज्या मनाक लावन घेतले, तूं समज तूं सैतानाच्या चोपक्याक सापडलो म्हूण. आतां पासून ह्या वेळार तुमच्या मनान, तुमच्या काळजान, तुमच्या उगडासाक तर येता, कारण नासतना हांव त्या मनशाचें बेश्टें दूख घेवन हा भितर, रायट नाव देवाच्या नांवान लेट इट गो. बिकॉज दॅट तें तुका एक गोरो सैतानाचो तुका बांदून दवरला. हालेलुया. जायते पाटी आमी फॅमिलीन मॅरेजीस तुट्टा. येस ओ नो. चेड्याची आवय चेड्याक सुनेच्यो खबरो सांगता. आतां ते भाशेन चेडो थोडे आसतात, हांव म्हणना सगळे तशें, हांव म्हणना सगळे बरें जावं सगळे वायट, हांव म्हणना, बट कूड बी द रिजन जेन्ना माय चेड्याक म्हणटा तुजे बायलेन हें केलें तें केलें तें केलें, आतां तो बायलेचो राग घेवन हा आनी रावता बायलेक कितेंय म्हणपाक. येस ओ नो. आनी तो जेन्ना बायलेक कितें उतर दितलो, हें आतां कित्याचेर इफेक्ट पडटा तेंच्या काजारी जिविताचेर. आतां बायलेच्या मनान कितें, तूं मामीचें आयकोन म्हाका हें कितें कितें म्हणटा, could be the reason marriage to get destroyed. Yes or no? जाता वो जायना हे भाशेन ल्हान ल्हान कारण, धाकटुलीं कारणां. जेन्ना आतां बायल जेन्ना घोवाक सांगता तुजे मामीन अशें अशें केलां आनी तूं वचोन तुका ती अशी अशी म्हणटाली, चेडो मामीन कांय विचारिना, पूण बायलेचें स्वत मानून मनान कोणाचें ऑफेन्स घेवन हा, मामीचें. ताका खबर ना हे जे ऑफेन्स तो घेवन हा, हे ऑफेन्साचो हो कारण जातलो आपल्या काजारी जिविताचेर. हालेलुया. मातशे वक्तान जेन्ना ताका कितें सोत गमोन येतलें जावं कितें जातलें, तो कोणाचेर रागार जातलो, तुवें आपणाक नाका जालेलें सांगलां म्हूण बायलेचेर. वयवो ना. सो आतां कोणाचो राग भितर मायचो जालो पयलो, आतां जालो बायलेचो.
ही रिजनां आमच्या आयज साद्या साद्या घरांनी साद्या साद्या गोराब्यांनी कारणां जावन पडल्या काजारी सोंबोन जे देवान बांदल्या ते तुटोंक. सो आमी ह्या ऑफेन्सांच्यान कशीं भायर सोदतलीं जाणा आमी कोण कशीं भायर सोदतलीं. आमी धाकटे वस्तू धाकटी ल्हान ल्हान कारणां काळजा मोनाक लावन बसल्या. येसो न्हू. आनी आमी चिंता तो मनीस येवन म्हाका सॉरी म्हणल्या बगोर हांव लेट गो करचें ना. बिकॉज म्हजी मिस्टेक नाहलेली दॅट पर्सन हॅज टू कम अँड से सॉरी टू मी. हालेलुया. जेन्ना जोझफाचेर जेन्ना हे भाशेची फोटिंगपणां घातलीं आनी कितें कितें सांगलें कितें ताच्यो पांय कसून खबरो सांगल्यो ताका कोणें खाल्लो फोटी सांगल्यो वय ना. पूण एक्चुली हेंच्यांनी कितें केलां तेचें ताका इकला. हांकां खबर ना देव तेज्या सांगात आहा म्हूण. पूण जेन्ना ही देवाची मांडणी आहलोली जोझफाक देवान ताका सोंपोवन दिलें आनी हें सोंपोवन जायत्या वर्सांनी घडोवन आयलें. पूण ही जायतीं वर्सां एक दीस पासून आख्या आमी उतरांनी पळयतलीं तो एक दीस पासून आपल्या भावांक वायट म्हणना कसलीं उतरां दिना ना म्हणून तो तांचो भितर राग घेवन रावना. हालेलुया. खुंयसरूच. आनी जेन्ना तो राग घेवन रावना देवाची जी ताका पळय मांडणी हा त्या वर्सांनी तेजो प्रिपेरेशन टायम जाल्या उपरांत देवान पळय कितें येवजण घडयलेली ती सगळी येवजण तेज्या जिवितान घडोवन येता. अँड गॉड मेक्स पॉसिबल सगळे तेजे भाव आनी तेजो बापूय ताका मेवपाक त्या देसांत येता ज्या देसांत ताका विकलोलो. हालेलुया. पूण जेन्ना ताका विकलोलो जायत्या कोश्टांनी तो गेलो. जेन्ना ताका विकलोलो ताणें एक गुलाम कसो चाकर कशें काम केलें. बोंदखणीन पासून ताका फोटीचे बोगलांत घालून ताका बोंदखणीन पासून दवरलेलो आनी जायते तेजेर जुलूम जालेले. पूण ताणें एक उतर तोंडांतल्यान भायर काडूंक ना. जोरी तर तो ऑफेन्सान गेलोलो देवाची मांडणी तेज्या जिवितान घडोवन येतली आहलेली ना. आयज तर आमी खंय ना खंय आमच्या जिवितान तर ऑफेन्स बाळगून दवरला. वो वेळ जावन आसा टू लेट गो टू फॉरगिव. सोडून दिवपाक बोगसोणें दिवपाक आनी जे भाशेन पळय कशें रिलेशन आसलेलें देवाच्या उतरान तें रिलेशन आनीक बरे भाशेन घडोवन हाडपाक देवान तुका पदवी दिल्या ह्या उतराची. हालेलुया. आमी हांगासर देवाच्या उतराक गिरेस्तकायेन बरोवंक व्हडले व्हडले बोंगले मेळोवंक व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो मेळोवंक येयल्या. अशे भाशेन आमचें हा दर तुका सगळें मेवलें पूण तुजें काळीज मन तर रागान बरोवन हा ऑफेन्सान बरोवन हा कितें उपयोग तुका झेम पडची ना. येसो न्हू. तुका व्हडले बंगलो आसत तुका व्हडल्यो गाडयो आसत तुका व्हडले 4-5 फ्लोराचें तुजें घर हा पूण तुज्या काळजान तर कोणाचो राग बरोवन हा कोणाचें दूख बरोवन हा ऑफेन्स बरोवन हा तुका झेम पडटली तुज्या व्हडल्या बेडार. न्हिदतलो मनीस जाल्यार आमकां व्हडल्या बेडांची गरज ना. न्हिदतलो जाल्यार आमकां झेमेची गरज. हालेलुया. आनी ही झेम आमकां केन्ना पडटा सुसेगाद शांतेन जेन्ना ही देवान दिलेली शांती तुज्या आनी म्हज्या काळजाक आसता पळय तेन्ना. नाल्यार तुमी पळयात फुटपाथाचेर पासून जायते मनीस अहे हा सुसेगाद न्हिदता. कोण तांचेर पांय दवरून पासून तर गेलो तांकां खबर ना. इतली सुस्त झेम. येसो न्हू. न्हिदतलो जाल्यार आमकां काळजा मनाक आमच्या शांती जाय. म्हाजें एक्सपिरियन्स हांवें केला जेन्ना म्हज्या मनान कोणाचें दूख हा आय यूज टू थिंक ऑन दॅट ओवर एंड ओवर अगेन आनी म्हाका झेम पडूं नाहली. सकाळचे 4 पासून एक दीस अशें जालें की माय ओन पीपल जेंकां हांव खूब मानतालें आनी आजुनूय म्हाज्या काळजा मनांतल्यान हांव मानता बिकॉज आय हॅड लेट इट गो. पूण जेन्ना त्या दिसा एक अशी गजाल घडली म्हाका फोन आयलो आनी फोनाचेर आपली मनशां आनी फोनाचेर इतलें टरा 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 करून म्हाका सारकें उलयता. तुजें अशें हें तें जायतें इट्स अ बीग लिस्ट. कितलेशेच म्हाका उलयलें फोनाचेर आनी जायतें उलयलें. आतां हांव चिंत्तां म्हाका अशें म्हणलेंत कहें. आतां कितें जालें म्हाका ऑफेन्स जालो इन द बिगिनींग. कित्याक म्हाका जालें हांवें केन्ना चिंतूंक ना एक्सपेक्ट करूंक ना ही मनशां म्हाका हे भाशेन उलयतले म्हूण. समजलें. आनी आतां हें कारण डेफिनेटली ऑफेन्सान बुडोवन रावपाचें आनी आनीक तूं जे भाशेन हांव खंय पडलां पळय आनी म्हाका उबें रावपाक ताकत ना. हे भाशेन म्हाका त्या टायमार तो ऑफेन्स कसो त्या टायमार म्हाका आयलो. ऑफेन्स आयलो दूख जालें मनाक लावन घेतलें. पूण ही देवाची शक्ती जी देवान दिलोली हा इमिडिएटली पळय तो तुका सांबाळून घेता. कित्याक आमी ओतम्यान आमी पुनर्जीवन जाल्या खरी पूण आमचें मन आजुनूय नवें जावंक ना. हे उतरा प्रमाणे मनाची नवसरणी आमचो एक प्रोसेस कसो समजता. सो म्हाका जेन्ना हो फोन आयलो आनी हे भाशेची म्हाका उतरां आयलीं हे भाशेचें म्हाका कितें कितें बोगलांटां कशीं आयलीं आनी जायतें कितें कितें म्हाका उतरां पडलीं फोनाचेर. हांव म्हणटा आतां
कशें म्हूण पयले सुवातेर हांवें केन्ना चिंतूंक ना म्हाका अशें उतरां पडटलीं म्हूण. फर्स्ट ऑफ ऑल आतां पडलीं म्हाका दूख जालें. आतां हांव चिंत्तां आतां कशें भायर सरपाचें हातूंतल्यान. तुमकां पडल्या उतरां अशीं फोनाचेर जावं तुमच्या तोंडार पडल्या, मागीर आमी उगी रावल्या, आमी कितें केलां. प्रेज बी टू गॉड. हांवें त्या टायमार कांयच करूंक ना आनी कांयच उलोवंक ना. आनी हांव आतां देवाक दिनवासतां त्या टायमार देवानूच म्हाजें तोंड बंद केलें. हालेलुया. आनी मागीर तो फोन बंद जालो. आतां सगळें म्हाजें चलता तकलेन. आतां कितें कित्याक पूण हें जालें. आमकां हे भशेन जाता. फोनाचेर जावं आमच्या घरान जावं जो मनीस म्हजो जाय तो मोग कोत्ता, ज्या मनशाचो तूं जाय तो मोग कोत्ता, त्या मनशा कडल्यान तर तुका अशीं उतरां पडत जावं अशें तुका तर जाता, तुज्या मनाक दूख जायना. दूख जाता. पूण हें जेन्ना दूख जाता देव हातून खुशी ना तर तें दूख घेवन बसता म्हूण. कित्याक देवान कितें म्हणलां आमकां कितें म्हणलां, तुमी एकामेकाचो मोग करात. जोरी तर तूं खऱ्यांनीच ते भशेन देवान सांगलेले भशेन चलता, तूं त्या आनीक दुखाक जावं तें पळय मनाक दुखलां तूं तें घेवन आनीक बसोना. सो हांव तेन्नाच म्हणलें होली स्पिरीट हेल्प मी. म्हाका हेल्प कर. कम्फर्ट माय हार्ट, कम्फर्ट माय मायंड, कम्फर्ट माय थिंकींग. कित्याक ही उतरां जीं म्हाका पडल्या, म्हाका इफ आय गो टू म्हाज्या नदरेंतल्यान हांव जें पळयतां मनशा सोयबांतल्यान अशें हांव पळयतां, ही म्हाका एक्सेप्टेबल ना. म्हाका जायना. ह्या मनशा कडेन हांव हेज्या फुडें कशें वचोन फेस करतलें. ह्या मनशा कडेन हांव कशें म्हूण उलयतलें. ह्या मनशां कडेन वचून हांव कशें म्हूण हालो म्हणूंक जातलें. म्हाका इतलें म्हाका आयकोपाक दिलां. हालेलुया. समजता. देवान पासून म्हणलां तुमी चुकलेलीं, तुमी वायट कोत्तालीं, तरी आसतना हांव तुमच्या पासत मेला आनी तुमकां आपणायला, जाल्यार दुसऱ्या मनशाक हे भशेन कशें करूंक जाता. समजता. आनी हांव सगळें चिंता. एक प्रश्न म्हाका सगळें येता. बट देन आय प्रेड. आय सेड लॉर्ड कम्फर्ट मी. एंड आय वॉज क्रायींग. त्या दिसा हें कॉल पासून आयलोलें धर 9, 9:30 म्हणल्यार म्हाका सकाळची 5 पासून जेमना. कित्याक चिंता. कितें मेडिटेट कोत्ता. आतां हें कशें जालें, आतां फुडें कशें जातलें, नेक्स्ट कितें. नेक्स्ट सगळें म्हाका फूल स्टॉप दिसता. आनी फुडें कांय दिसत ना. सारकें एक वॉल तुज्या मुखार आनी तुका फुडें कांयच दिसती पडना. फाल्यां सान कितें करपाचें तूं नको. बट प्रेज बी टू गॉड. देवान जे भशेन हें सिट्युएशन आमी म्हणटा न्हू एक्झॉडस 14:14, गॉड यू फायट माय बॅटल एंड आय वील स्टँड स्टील एंड आय वील ओनली वॉच. हालेलुया. सो इन एवरी मॅटर, एवरी सिट्युएशनान इन्स्टेड ऑफ आमी दुखान वयच्या बदलाक आमी देवाक फुडें घालपाचो. कितें करपाचो. देवाक फुडें घालपाचो. आनी जेन्ना तूं देवाक फुडें घालता तुज्या परिस्थितीन, तुज्या प्रॉब्लमान तूं स्टँड स्टील रावता आनी तुजें ध्यान मन कोणाचेर तूं रावता. तेंचें केन्ना कितें जातलें म्हूण ना. यू पूट द मॅटर इन टू गॉड्स हँड. यू कंटिन्यू वॉट यू वर डुईंग. तूं ही परिस्थिती देवाच्या हातीन घाल आनी तूं कंटिन्यू कर. हें आतां हांव कित्याक लागून म्हणटा, आमच्या घरच्यांचें जेन्ना आमकां ऑफेन्स येता आनी तुका तर कितेंय तांच्यांनी केलें, तुका तांच्यांनी दुखयलें, तूं पळय जे भाशेन कोत्तालें यू कंटिन्यू. तूं जे भाशेन ताका ट्रीट कोत्ता एवरी डे तें तूं सेम कर. तूं वायटान वचनाका. तेंच्या एक्शनाक लागून यू डोंट चेंज युअर सेल्फ. हालेलुया. पूण आमी कितें कोत्ता, दुसऱ्याचें एक्शन पळयता आनी आमी आमकां बदलता, आमची चाल बदलता, आमची उतरां बदलता, आमच्यो करण्यो बदलता त्या मनशा सोबे. वय ना. जेन्ना आमच्या घरच्यांनी आमकां दुखयलें आमी तांकां इग्नोर कोत्ता. जेन्ना त्या मनशान म्हाका कोणूय तो मनीस तुमच्या जिविताचो आसूं आतां हांव पासून जाल्यार तुमी चिता. सो तो मनीस तुका जे भशेन कोत्ता आनी तूं तुजी चाल तेज्या मनशा सोबें बदलता, दॅट मिन्स बिकॉज ऑफ दॅट त्या एक्शन यू आर चेंजींग युअर सेल्फ. वी नीड टू चेंज. आमी आमकां बदलूंक जाय उतरा प्रमाणे, ना की दुसरो म्हाका कितें कोत्ता एंड देन आय चेंज माय सेल्फ टुवर्ड्स दॅट पर्सन. हालेलुया. दॅट मिन्स हांव त्या दुकान गेलां आनी जेन्ना तूं दुकान वयता ह्यो पयलो पावंडो आमचे संबंद तुटोन पडपाक. हालेलुया. सो आतां आमी कितें करचें पडलें उतरांतल्यान. आतां आमकां सुरवातेक खबर नासली कित्याचेर आमी शिकता. पूण आयज आमकां देवाचें उतर सांगता की आमी जे तुटलेले संबंद आहा जावं संबंद तुटोंक पावल्या तुटोंक ना पासून जाल्यार सैतान ते बांदून दवरपाक दिवचो ना. तो येतलो तोडपाक. पूण तें ना जावपाक ही सोकोत आमचे कडेन, ही शक्ती आमचे कडेन, हे हातयार आमचे कडेन तयार आसपाक जाय. हालेलुया. जे भाशेन एक झुजारी झुजाक वेता खाली हातीन वेता. ओके. झुजारी केन्ना वयता झुजपाक, जेन्ना दुस्मान येतलो आनी मागीर हांव वयतलो काय तो पयलोच तयार आहा. सो आमी सोगलीं कोण झुजारी.
आत्मीक वाठारांत जे पळय झूज चलता, ह्या झुजाक आमी सदांच तयार आसपाक जाय. आमी घोडेक पासून हॉलिडे घेतली, सैतान हॉलिडे घेना, ताका हॉलिडे ना. तो एवर रेडी आहा तुज्या जिवितांत तुका फार मारपाक, पूण तूं तर तुजें शिल्ड घेवन तयार ना, ते तो पळय जे तुजेर फार मारता ते डायरेक्ट तुका अटॅक जाता. हालेलुया. आनी आमी म्हणटात तेणें म्हणलां तें म्हाका डायरेक्ट खंय लागलें, काळजाक लागलें. ताणें म्हाका तें कितें म्हणलां तें सारकें म्हज्या काळजाक भालो तोपलो. समजता? आदल्या तेंपार झुजां जातालीं कितें करी, भाले मारतालीं न्हू एरो, वय ना. त्या भाल्यांतल्यान वांटोवपाक लागून आमी मनीस कितें घेवन रावतालो, कितें आसतालें हातान, शिल्ड ढाल आसतालो, शिल्ड आसतालें, वय ना. हे शिल्ड आयज आमचे कडेन कसलें दिलां अकॉर्डिंग टू एफिशियन्स चॅप्टर 6, द शिल्ड ऑफ फेथ. बावार्थाचें शिल्ड आमकां दिलां आनी तें जावन आसा देवाचें उतर. सो जेन्ना तें तुज्या हातान तर सदांच तयार आहा तें शिल्ड, कितलेय पासून कोणें तुका ऑफेन्साची उतरां दिलीं, भाले तुका मारले, तुज्या काळजाक तें तोपचें ना, कित्याक तुज्या हातान कितें आहा, शिल्ड आहा. समजणी येता? सो आमी तें शिल्ड घेवन तयार आसोंक जाय. हे भाले पळय कोण आमकां तोपता, तेणें कितें म्हणलां तें तोपलें म्हाका सारकें, वय ना. आनी त्या मनशाक पळयता पळयता काच जाता, वय ना. जायना आमकां. कोण कितें म्हणटा तो मनीस दिश्टी पडल्या पुरो आमकां कितें जाता, काळजाक आमच्या उतरां तोपता, तेजी उगडासाक येता आमकां. कित्याक तुजे कोणा शिल्ड ना. पूण आमकां हें तोपना जावपाक देवान आमकां शिल्ड दिलां. हालेलुया. आतां आमचें तें शिल्ड दिलां. आमच्या कुडीक तें एक ब्रेस्टप्लेट म्हणटा ती दिल्या, तें कितें घालता तें जावन आसा नितीवनपणाचें. सो दुसरो कितें म्हाका म्हणटलो आनी हांव तर तें म्हज्या काळजाक लावन घेता, म्हणजे म्हाका खबर ना हांव क्रिस्ता सोवे कोण तो. हालेलुया. कोणेन तर म्हाका म्हणलें तूं पिसो. तूं म्हणटा म्हाका पिसो म्हणलोच कहो. आतां तुका पिसो म्हणलो म्हूण तूं पिसो जालो. तूं नितीवंत न्हय, जेजू देवाचो, जेजू क्रिस्ता उद्देशी. सो तूं तर नितीवंत म्हूण तर तूं जाणाव जाल्यार तो तुका पिसो म्हणटाना तुका हे बाले तोपता कशें, कित्याक तुज्या हातान शिल्डूय ना आनी तूं तें ब्रेस्टप्लेट घालूनय ना नितीवंतपणाचें. समजता? सो आमी जे भावार्थाचे ढाल जे देवान आमकां ओत्मीक वाठाराचे जे ढाल दिल्या, ते आंग वस्त्र घालून आमी तयार आसोंक जाय. कोणूय पिसो म्हणोंक आनी कितें म्हणोंक नाल्यार कितेंय म्हणोंक, 1.5 शाणो म्हणटात आनी कोणाकय आमी, वय ना. कोण बाबडो कितें आपलें ओपिनियन बरें करून सांगूंक सोदता, वायलो 1.5 शाणो. तूं ताका 1.5 शाणो म्हणटाय, तुका खबर आहा देव ताका कितें म्हणटा तो. जर तुका पासून तर तें म्हणटाय, दुसरो कोण म्हणटा, तुजी आयडेंटिटी जावं तुजी वळख जी क्रिस्ता सोवें तुका मेळ्ळ्या ती बदलता ना. पूण आमी हें आमकां लावन कित्याक घेता, कित्याक आमकां खबर ना आमी कोण ती. समजता? कित्याक आमी नको क्रिस्ता सोवे आमी कोण. सो दुसऱ्यान म्हाका पिसो म्हणोंक तुका उगडास धरना रे, तुजी तोकली जाग्यार ना, तुका आनी कितें कितें आमकां म्हणटा आनी आमी ऑफेन्सान वयता तीं उतरां घेवन. हालेलुया. आमी कित्यान वयता, ऑफेन्सान. हे ऑफेन्स आमकां केन्ना येता, जेन्ना म्हाका समजणीच ना क्रिस्ता सोवे हांव कोण. हालेलुया. आयज आमी क्रिस्ता सोवे कोण जाल्या. कॅन यू गो टू कोरिंथियन 5:21. आमची वळख जावं आमी कोण क्रिस्ता सोवे ते पयलीं आमी पळोवया. गो केजेवी प्लीज. ही आतां कोणाची वळख, एका भावार्थ्याची. एक जो मनीस जो क्रिस्ता सोवे रिगोन हा, ही ताची वळख. आनी तुमी जाणा जाया आयज सान तूं हो मनीस म्हूण. समजता? सो कोणेंय तुका कसली ऑफेन्साची उतरां उलयलीं जाल्यार तूं हें ऑफेन्सान वचपाचें जावंक जायना, कित्याक तूं जाणा तूं कोण तो. आनी ही जावन आसा तुजी एक वळख क्रिस्ता सोवे. हांगासर कितें म्हणटा, फॉर गॉड हॅड मेड जीजस टू बी sin for us. देवा जेजूक बापान आमचे खातीर पातोक केलो खुर्सार. हालेलुया. समजता? आयज आमी जो काळ मनयता, क्रिस्त खुर्सार वयपाचो आसा, पुनर्जीवन जावपाचो आहा, वय ना. दुखाचो काळ आमी मनयता, हो प्राचीत काळ म्हणटा तो कित्याक लागून, क्रिस्त तुजें सगलें जें वायटाचो, जें तुजें वायट आहा, जें तुज्यो करण्यो आहा जावं तुजी पातकां आहा, हें सगलें घेवन खंय वयतलो मीन्स ऑलरेडी गेला. पूण आमी एक उडासाक हें मनयता. 2000 वर्सां पयलीं ही घडणी ऑलरेडी घडल्या. ही आतां हेज्या न्यायान घडपाची ना. आमी फकत नियाळ कोत्ता तेजो वर्साच्या वर्साचो उगडासाक आमी म्हणटा. पूण एट द सेम टायम आमी सगल्यांक खबर आहा आमकां की हें सगलें घडणी 2000 वर्सां पयलीं घडल्या वन्स एंड फॉर ऑल. ही घडये घडना. हें केन्ना जालां,
2000 वर्सां पयलीं जाला. सो हांगा कितें म्हणटा, देवान जेजूक आमचे खातीर पातक केलो, जेका पातक नासलें, ताका पातकाची खबर नासली, ताणें केन्ना पातक करूंक नासलें. समजता कोण तो? जेजू. सो ताका जेणे कोणें पातक करूंक ना, ज्या मनशान केन्ना पातकान केन्ना तो करूंकूय ना, ताका समजोणूय ना आनी ताका तेजें पातकाचें कांयच नासलें, त्या मनशाक कितें केलो? पातक केलो. कोणा पासत? फॉर आज. कोणा पासत? आमचे पासत ताका पातक केलो. कित्याक लागोन? कित्याक लागोन? कित्याक लागोन? व्हडल्यान सांगा. द आन्सर इज इन द नेक्स्ट लायन. हे वयली गोडणी घडली आनी ती घडल्या म्हूण ही सेकंड गोडणी घडली. समजता? आनी ही लास्टाक बरयल्या ती गोडणी घडपा पासत देवान ही पयली गोडणी घडयली. कसली ती? जेजूक बापान आमचे पासत त्या खुर्साचेर कितें केलो? पातक केलो. कित्याक लागोन? कित्याक तूं जो पातकी आसलोलो, जेजूच्या कार्याक लागोन तूं जो पातकान आसलोलो, जेजूच्या कार्याक लागोन पातकांतलो तुका नितीवोन, प्रमाणीक नितीवोन करपा पासत. हालेलुया. सो जेजू तर वायट करिनासतना हांगासर पातक जाता, तूं कांय बरें करिनासतना जेजूचे करणेक लागोन तूं नितीवोन जाता. परत्यान सांगो हें समजणी आयल्या? आनी एक पाटी सांग शिकया, कित्याक दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तूं पिसो मरे, ओय म्हाका पिसो म्हणलो. तूं सारको तकलेन ना दिसता, आवय म्हाका अशें म्हणलें, ऑफेन्स. तुका सांगून फायदो ना, तुजो कांयच फायदो ना, तुजो उपयोग ना. म्हजो फायदो ना म्हणलो, म्हाका हें म्हणलें. केन्ना केन्ना कोण कोणाक जायती वायट उतरां उलयता. म्हाका अशें म्हणलें, म्हाका तशें म्हणलें. तूं आतां तें म्हाका हें म्हणलें, म्हाका तें म्हणलें, म्हाका हें केलें, म्हाका तें केलें कित्याक म्हणटा? कित्याक तुका खबर ना तूं कोण पळयतो. समजलें? सो तुका आनी म्हाका जी कोण बावार्थी आहा, क्रिस्ताक स्विकारला, आमकां जोड एकल्याक गमोंक जाय की आमकां जेजून कितें केलां पळय ती. हालेलुया. आतां हांगा म्हणटा जेजून बापान, फॉर ही हॅज मेड हिम टू बी सीन फॉर अस. आमच्या पासत ताका कितें केलो? पातक केलो. कित्याक लागोन? तुका आनी म्हाका नितीवोन करपाक. वी विल ऑल सोगलीं जाण आमी वाचुया. फॉर ही हॅड मेड हिम टू बी सीन फॉर अस हू न्यू नो सीन, दॅट वी मायट बी, दॅट वी मायट बी, दॅट we might be, that I might be, that I might be, I might be made the righteousness of God in Christ Jesus. Hallelujah. So it is not my good works that made me righteous, but it is his sacrifice that made me righteous. Hallelujah. Thank you, Jesus. सो बापान आपल्या पुताक त्या खुर्साचेर पातक केलो तुका आनी म्हाका लागोन, जेका पातकाची वळख पासून नासली. तेच भाशेन म्हाका आनी तुका बरे करण्याची वळख पासून नासली, पूण आमकां पातकाची बरे करण्याची वळख नासतना म्हाका नितीवोन केलो. तेच भाशेन तेका वायट करण्याची वळख नासतना तेका एक पातक केलो. कित्याक? सो दॅट आय मायट बी मेड द रायचसनेस ऑफ गॉड इन क्रायस्ट जीसस. हालेलुया. सो आमी कोणाच्यानच म्हणोंक जायना हांव बरें कोत्तलें आनी हांव नितीवोन जातलो, ओ कोण म्हाका तर आवटो म्हणो जाल्यार हांव आवटें जातलें. ना ना, कोणाचेंच उलोवणें, कोणाचीच करणी तुका वायट करूंक जायना, जावं तुका ते भाशेचो करूंक जायना, पूण जेजूची करणी तुका नितीवोनपण ऑलरेडी फावो केला. हालेलुया. थँक यू जीसस. नंबर वन रिजन आमकां आहा, सगळ्यान पयलें कारण आहा, आमी ऑफिसान वचपाक जेन्ना दुसरो म्हाका कितें कितें म्हणटा पळय तेन्ना, सो दुसरो तुका कितें कितें म्हणटा म्हूण, फॉर एग्जाम्पल आतां तूं मेल आहा,
आतां कोण येतलो आनी म्हणटलो तूं फिमेल मरे, तूं वय म्हणटलो, तूं कितें म्हणटलो, ना ना हांव मेल. तो म्हणटा ना 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 तूं फिमेलूच. सॉरी तुजें एग्जाम्पल घेता म्हणून, इट्स ओके नो. ओके, एक्झाम्पल, वी आर लर्निंग ऑन दॅट. सो इफ समबडी कम्स अँड टेल्स 10 times ना ना तूं फिमेलूच म्हणटलो, वॉचिंग आसान तुवें कितलें म्हणलें म्हूण हांव जातलो, हांव जाणा न्हू हांव कोण तो. तेच भाशेन कोणूय तुका कितें म्हणो न्ही, दॅट वील चेंज युअर आयडेंटिटी इन क्रायस्ट जीसस. आर यू अंडरस्टँडिंग? कोणेन तुका कितलें कितें कितें म्हणलें म्हूण तुजी वळख बदलतली, जी क्रिस्तांव सवें नितीवंत जाल्या ती बापा सारकिली ना. सो आमी कित्याक ऑफेन्सान वयची गरज, कित्याक आमी दुसऱ्याच्या आमच्या मनाक लावन व्हरचें गरज. जायते फाटी जायते पीपल कम वीथ देर प्रॉब्लम्स. जायतो लोक जावं आपली आमची भाव भयणां कोण कोण येतात आपले प्रॉब्लम्स घेवन, आनी जेन्ना आमी ताका उतरांतल्यान समजोणी दिता, वन थिंग दे से, इफ द प्रॉब्लम इज व्हेरी स्ट्रॉंग नो, वॉट ती कितें म्हणटा, तूं नको सिस्टर म्हज्या जिवितान कितें जालां, तूं नको तेंच्यांनी म्हाका कितली पिडापीड दिल्या, तूं नको म्हूण तूं हे भाशेन उलयता. एक फाटी एक इन्सिडंट घडलो आनी म्हाजी दीस इज पर्सनल, ओके. म्हजी मदर इन लॉ काम करता, आजुनूय करता, प्रेज बी टू गॉड. शी इज हेल्दी वेल्दी आनी आजुनूय काम करता, ओके. सो आतां म्हजें काजार जालेल्याक हांव तिच्या सोबत चड टायम रावोंक ना. सो डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ अंडर वन रूफ चड टायम आजुनूय रावोंक ना. 6 वर्सां जालीं काजाराक आमच्या, पूण हांव आनी म्हजी सासूमाय अंडर वन रूफ आजुनूय आमी अशी चड टायम रावोंक ना, थोडो वेळ. आनी एक दीस अशें इन्सिडंट जालें, एका फॅमिलीचें एक म्हजेच सारकिलें, तेचें प्रॉब्लम आहा कोणा सोवे, सासूमाय कडेन, ओके. आनी हांव आतां उतरांतल्यान समजोणी दिता. म्हाका कितें स्टेटमेंट आयलो, तुका समजोचें ना कित्याक तूं आजुनूय सासूमाय कडेन तुजें रावोंक ना. सी कशे कशे लोक चिंतता. सो ते एक्सपिरियन्स तुका गमचें ना. हालेलुया. सो तांकां आतां कितें दिसता, कोण पळय सासूमाय कडेन रावता तांकांच समजतलें म्हजें दूख, आनी तांकां दिसता हांव तेंचें दूख समजना, कित्याक हांवें तें एक्सपिरियन्स करूंक ना. हालेलुया. हेचेर हांसपाचें हांव कितें करपाचें आमी, तुमी सांगात. हालेलुया. थँक्यू जीजस. सो आमकां कितें दिसता, आमची प्रॉब्लमां सगल्यांकीन व्हडली, आनी ती म्हणटा सिस्टर तुका समजोचें ना, म्हाका कितें जाता म्हज्या जिवितान. आनी हांव म्हणटा तूं येतें कित्याक उलयताय, कित्याक तुका आजून समजोंक ना क्रिस्तान तुका कितें केलां पळय तें. हालेलुया. जो मेरेन म्हाका समजना क्रिस्तान म्हज्या पासत कितें केलां, जाल्यार म्हाका सगळीं म्हजे सोर भोंवती जी प्रॉब्लमां जाता तीच प्रॉब्लमां म्हाका व्हडलें खडप कशें म्हज्या जिवितान आजून हांव घेवन बसलां. आनी आजुनूय तें खडपाचें उलयता, केदें व्हडलें म्हजें खडप, केदें व्हडलें म्हजें जिविताचें अदृश्ट, केदें व्हडलें म्हजें प्रॉब्लम. पूण तुका आजून खबर ना केदो व्हडलो तुजो देव आहा. बियॉन्ड द खडप इफ यू सी, यू वील सी दॅट ग्रेट गॉड हू हॅज डन एवरीथींग फॉर यू. तें खडप तुका दिसता, तेच्या फाटल्यान तूं पळय कितलो व्हडलो देव तुज्या मुखार उबो आहा. जो देव तुका म्हणटा त्या खडपाक तूं पळोवलें नाका, तूं म्हाका पळय. आनी जितलें तूं म्हाका पळयतलें, पेद्रू जे भाशेन उदकाचेर चल्ला तशें तूं त्या खडपार चडोन तूं म्हजेशीन पावतलें. इफ यू कीप वॉचिंग ऑन मी, कीपिंग युअर आयज ऑन मी. हालेलुया. देव म्हणना तूं म्हाका पळय आनी हांव खडप पयस कोत्ता. देव म्हणटा तूं म्हाका पळय, तें खडप तुज्या मुखार इल्लेशें दिसतलें आनी हांव तुका सगळ्यान व्हडलो दिसतलो. पूण हांव म्हणटा देवा पळय म्हजें खडप केदें व्हडलें. पूण इन्स्टेड ऑफ दॅट तूं अशें कित्याक म्हणना, खडपा पळय म्हजो देव केदो व्हडलो. हालेलुया. सो आमी कशीं जावंक जाय भावार्थी जावं देवाची भुरगीं, त्या खडपाक सांगा तुजो देव कितलो व्हडलो आहा पळय तो. पूण आमी कितें करता, सगल्यांक सांगता खडप केदें व्हडलें जालां म्हज्या जिवितान. येस नो. म्हणचें कितें, तुका तुजो देव केदो व्हडलो आहा तो तुका आजून खबर ना. हालेलुया. तुमी जाणा जोशुआ आनी कॅलीब आसलोलो तो, आयकलां जोशुआ कॅलीब. तुमी जाणा कॅलीब जेन्ना 85 जाता तो कितें सांगता, तो म्हणटा जेन्ना पळय तें देवान आमकां त्या सुवातीचेर धाडलेलें जमीन तपासपाक, ते सुवात तपासपाक, त्या टायमार पळय म्हजे कडेन जी पळय स्ट्रेंथ आसलोलो आनी आपूण जे भशेन पळय गोट आसलोलो, आयज 85चेर म्हणटा आपणाक तोच स्ट्रेंथ आहा. आपूण वचोन म्हणटा झगडटा आनी तें म्हजें कितें आहा तें पॉजेस कोत्ता. हेजो फोकस आनी हो कॉन्फिडन्स कॅलिबाचो कसो येता,
कित्याक तेजें ध्यान आनी मन त्याच उतरांचेर आहा, त्याच देवाचेर आहा जो जिवो देव, जाणें तांकां जी बासावणी दिलोली, सो तेन्नाय जिवो, आतांय जिवो, सासणाच्या सासणाक जिवो. हालेलुया. आनी तोच देव आयज तुजो आनी म्हजो. सो तुमच्या खोडपाक, तुमच्या प्रॉब्लमाक तुमी सांगात कितलो व्हडलो तुजो जिवो देव आसा पळय तो. आनी जेन्ना तो जिवो देव तुज्या सांगात आहा, तुका कसलीच ते मेलेल्या खोडपाची भिरांत. स्पीक टू द माउंटन अँड द माउंटन शाल ओबे यू. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. समजून येता ना. हांगासर कितें बरयलां, फॉर ही हॅड मेड हिम, देवान जेजूक आमचे खातीर पातोक केलो सो दॅट आमकां नितीवोन करपाक. सो आयज तुजी वळख कितें, आयज तुजी आयडेंटिटी कितें, तूं जावन आसाय सर्गेच्या बापाचें नितीवोनपण क्रिस्ता सोवे. ही तुजी वळख. गो टू द 17th वर्स. ओके. नाव therefore if any man be in Christ he is a new creature. सो तुम्ही सगळे क्रिस्ता सोवे आहात वय ना. तुम्ही क्रिस्ताची कोण जाणा. तुम्ही कोणान क्रिस्ताक स्विकारला सोमी दोनी म्हूण ती क्रिस्ताची. तुम्ही सगळीं क्रिस्ताची. सो तुम्ही भिरांतीन जियेता तसली, खोडपाक येद्याशे येदें कोत्ता तसली. आनी खोडप येद्याचे येदें केन्ना जाता, उलय 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 त्या खोडपाच्या बद्दल. खोडप म्हणजे कितें, आमचे प्रॉब्लम्स. म्हाका तेणें हें केलें, म्हज्या जिवितान हें जालां, म्हज्या जिवितान तें जालां, हें सगलें कितें आमचें खोडप. सो तूं तें उलयत रावलें जाल्यार तुजें खोडप केदें जातलें, केदें जातलें, व्हडलें जातलें वय ना. सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग दॅट माउंटन बीग इन युअर लायफ, त्या माउंटनाक ल्हान आसतनाच उमटून काडून दोरयांत उडोयात. कशें, उतरांनी उलोवन. हांगासर कितें बरयलें पळय, देयरफॉर इफ एनी मॅन बी इन क्रायस्ट, जी कोण क्रिस्ता सोवे आसा ती कोण नवी रचना. कितें तुमी आयज नवी रचना. जी तुमी आदामाच्या सोयंबाची आसलोली, आयज तुमकां देवान कितें केल्या, नितीवोन केल्या. आनी आयज तुमी एक नवी रचना जाल्या, जी कोण क्रिस्ता सोवे आसा पळय ती. ओल्ड थिंग्स आर पास्ट अवे, पोन्ने आहा ते सगळे पयस गेले आनी सगळें कितें जालां, ऑल थिंग्स आर बिकम न्यू. थोडेशें जालां, सगळें जालां, थोडें जालां, सगळें जालां. सो थोड्याक रडया आनी थोड्याक एन्जॉय करया, जावं प्रेज करया. कितें जालां, ओल्ड थिंग्स आर पास्ट अवे, बिहोल्ड ऑल थिंग्स आर बिकम न्यू. सगळें तर सगळें आमच्या जिवितान नवें जालां. आमी एक नवी रचना जाल्या. आतां ही नवी रचना पळय तूं जाला, वो खंय जाला, तुज्या ओतम्यान. ही नवी रचना खंय जाल्या, तुज्या ओतम्यान. पूण तुका तुजें मन सांगतलें, तेणें म्हणलां, येणें म्हणलां, तें पिसो म्हणला, शाणो म्हणला, कितें म्हणलां. ही सगळीं उतरां खंय वतात, आमच्या मनान. मनान उतरां पळय वयता, ती मनान उतरां वयता ती तुका लागू करून घेवपाक तुजी परवानगी जाय. समजता. पूण तूं तर तुज्या ओतम्यान आनी तुज्या मनान तर ऑलरेडी जाणा जावन दवरला तूं एक नवी रचना. तूं जालाय क्रिस्ता भाशेन. कोणें कितें म्हणलां तें तुका लागता. तूं कोणा भाशेन जालाय, क्रिस्ता भाशेन. क्रिस्ता भाशेन जेन्ना तूं जालाय, तुजी आयडेंटिटी चेंज जाल्या, तुजी वळख चेंज जाल्या. दुसऱ्यान तुका आतां कितें म्हणलां तातूंत तुजी वळख बदलता, तांच्या उतरांनी तुजी बदलता. तुजी वळख बदलची ना, पूण तुज्या मनाची तर नवसरणी ना. तूं तें घेवन बसतलोय आनी दिसा आनी रात दुकान सारतलोय. आनी जे प्रॉब्लम आयज येदेशें आहा, तुज्यातूच तें प्रॉब्लम व्हडलें करून बसतलो. हालेलुया. थँक यू जीसस. समजणी आयली. 17वी वळ आनी 21वी वळ तुमी माग करून दवरात. तुमी घरा वचून वाचात, ताचेर तुमी नियाळ करात, ताचेर तुमी टायम सारात. समजता. नाव आमी हेजें म्हणलेलें न्हू, कॅन यू गो टू Proverbs 15:1. NLT go, huh? Go in message. Okay, a gentle response diffuses anger, but a sharp tongue kindles a temper fire. एक कोंकणीन वाच पळया मातशें. म्हणणेचें पुस्तक 15:1. बोलो जाबाब तिडोक पयस कोट्टा,
कोसकोस उतरां राग पेरयता. कसली उतरां? कोसकोस कोसकोस? कसली? कोसकोस कितें म्हणटात ताका आमी दुसरें उतर आमी कशें घालूंक जाता? शार्प टंग म्हणजे हार्श वर्ड्स. आमी आमच्या उतरांनी काल आमी शिकलेली एक उतर, हार्श उतरां आमी दुसऱ्यांक दिता. काल कोणाकडे उगडास आमी एक स्क्रिप्चर घेतलेलो, हार्श उतरां आमी दुसऱ्यांक दिता, एकामेकाचेर आमी रागार जाता, वी आर हेटींग इच अदर, एकामेकाचो आमी द्वेस करता आनी हार्श उतरां म्हणलेली आमी, वयवो ना? सो ही तूं पळय हार्श उतरां उलयता, जी शार्प टंग आमी उतरांनी धारेची उतरांनी जे आमी दुसऱ्यांक म्हणटा न्हू, तेजी उतरांच पुरो, माराची आनी गरज ना, वयवो ना? तेणें उतरां अशीं उलयल्या ती सारकी काळजाक तोपल्या. आतांच आमी बाले बाले म्हणलेलें न्हय, उतरां दिता ती बाले कशें तोपता, ही उतरां कसली? ही कोस उतरां म्हणटा पळय तसली, शार्प वर्ड्स, अंडरस्टँडींग? ही दुसऱ्यांक दुखयता. पूण हांगा कितें म्हणटा? अ जेंटल रिस्पॉन्स डिफ्युजीस एंगर. एक शांततायेचो तुजो जबाब, एक शांतपणीचो तुजो जबाब, एक बऱ्या उतरांचो तुजो जबाब राग निवयता. सो जेन्ना आमकां कोणूय कितें म्हणटा, आमी कितें दिता पोत्तें तांकां? आमी कितें दिता उतरां पोत्ती? आतां आमकां कोणें कितें म्हणलें जाल्यार आमी पोत्ती जबाब करिना. तुमी करिनात? कितली बरीं तुमी सारकीं देवाचीं भुरगीं, कांयच म्हणना म्हणटात. खरेंच तुमी देवाचीं भुरगीं, खऱ्यांनीच खरें सांगता. वेरीली वेरीली आय से नाव, खऱ्यांनीच खरें न्हू, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, तुमी देवाचीं भुरगीं, तुमकां केन्ना राग येना, तुमी केन्ना रागाची हार्श उतरां उलयनात. पूण आमकां जेन्ना कोणें कितें म्हणटा तेन्ना आमी म्हणनात काय पोतून? कसलीं कसलीं उतरां दिता, दिल्यार तेज्याकीन शार्प उतरां दिता, वयवो ना? दिल्यार तेज्याकीन दिता, पूण तें तर तसलें करीत, तें म्हणटा तें उजो आनी दुस्पट वाडोवपाचीं, केस्तांवां वाडोवपाचीं कामां जाता जेन्ना तूं तसलीं कडक उतरां जावं टेंपराचीं उतरां, रागाचीं उतरां जेन्ना तूं उलयता. पूण हांगा आमकां म्हणणेचें पुस्तक कितें सांगता? तूं जेंटल रिस्पॉन्स कितें म्हणलां? बोलो जबाब. बरो जबाब, बोलो बोलो भलो, सादेपणीचो, ल्हानविकायेचो. भलो म्हणटा न्हू आमी, ओके, भलो, ल्हानविकायेचो, जेंटल म्हणटा रिस्पॉन्स. सो आमकां चॉयस आहा, वयवो ना? हो जो आमी आतां उतर हांगासर पळयता, दोन भाशेचे आमकां चॉयस आहा. एक तर तूं भलो जबाब दिताय, नाल्यार एक तर तूं लागता तसलीं उतरां दिवंक शकता. पूण उतर कितें सांगता? तूं भलो जबाब तर तूं दिताय, तुजो जो जेंटल जो रिस्पॉन्स आहा वो राग निवयता. समजता? आतां आमकां ह्या उतराची तर जाणवाय ना, कोणें आमकां कितें म्हणलें आमी रागान जबाब दिना. प्रेज द लॉर्ड, थँक यू जीसस, हालेलुया. यू वॉन्ट टू से समथींग ब्रदर? कितें सांगूंक सोदताय? ना ना ना, तो ब्रदर आं ओके ना, तेका म्हणटा. ओके, सो आमी हार्श उतरां जेन्ना आमी दिता, ते हार्श उतरां, जी रागाची उतरां आमी दिता तेन्ना हातून कितें जाता? केस्तांव वाडटा, उजो पेट्टा. पूण जेन्ना आमी बोलो जबाब दिता, ल्हानविकायेचो जबाब दिता, तेन्ना कितें जाता? जो राग चोडला तो पासून राग निवता. जे भशेन आयज आमी संबंद जोडपाच्यो खबरो, द मॅसेज आहा जी आमकां एक संदेश आहा, संबंद कसो जोडून हाडचो. एक कारण जावंक जाय संबंद जोडपाचें, तुजें उतर आनी तुजो जबाब जावंक जाय बोलो, जेंटल, ल्हानविकायेचो, जेंटल तुजें उतर. कित्याक जेन्ना तूं हो जेंटल रिस्पॉन्स दिता, तो तुजो जेंटल रिस्पॉन्स राग निवयता. जेन्ना तूं जेंटल रिस्पॉन्स दिता, तूं ल्हानविकायेचो जो रिस्पॉन्स दिता, हे तुजें राग निवयता. दोगां मनशां मदें दुस्पट जावपाक तूंय उलयताय, तोय उलयता, तूं हार्श उतरां काडटा, तोय हार्श उतरां काडटा, वयवो ना? हितून केस्तांव वाडपाचें वो देंवपाचें. संबंद जोडटा वो संबंद तुट्टा. समजता? संबंद वाडटा वो तुट्टा, तुटोन पडटा, वयवो ना? हातून संबंद तुट्टा. पूण आमकां हांगासर उतर कितें म्हणटा? पूण एकलो जबाब आवाज व्हडलो करता, एकलो सामको खोर जाता, पूण दुसरो तर शांत रावता, राग निवता. हालेलुया. समजणी येता? यू कॅन मार्क डावन. आय बिलीव तुमी बरयतात म्हूण, कित्याक दीस वील हेल्प यू. आमी म्हणटा आसली कशें पूण जातलें, केस्तांव ना जावचें जातलें केन्ना? वेन यू वील गीव अ जेंटल रिस्पॉन्स.
when you will come down yourself by the power of the Holy Spirit. हे सगळें जावपाक देवान आमकां शाराती दिला आनी तो जावन हा पवित्र आत्मो. पूण जेन्ना तूं पवित्र आत्म्याच्या उतरा प्रमाणे चलता तुजो आन्सर सदांच the fruit of the Spirit is gentleness. वयव ना देवान आमकां सगळी ही पदवी आमकां पवित्र आत्म्या उदेशी ऑलरेडी दिल्या. पूण कशी आमी ती वेव्हारान घालतली जेन्ना तो इन्सिडंट तुका येता, जेन्ना तो मॅटर तुज्या फुडल्यान जाता, तुजो रिस्पॉन्स जावचो जेंटल, बिकॉज इट इज द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरीट. पवित्र आत्म्याचें फळ तें. आनी हें केन्ना उत्पन्न येता? जेन्ना तूं उतरान रिगोन रावता आनी उतरा प्रमाणे जे तुका जे सुचोवण्यो जावं इन्स्ट्रक्शन्स आहा तूं फॉलो करता. हालेलुया. Thank you, Jesus. If you go to Romans 12, you go. Okay, start from 15, 16, 17, go 17. Go down. Okay, 18. Can you change to NLT? Go 17, 16. Start, check the title. Okay, go 9 onwards. Okay. Don't just pretend to love one another, really love them. Hate what is wrong, hold tightly to what is good. एचे संदेश कितें आहा वो हांगासान आमकां 9 चॅप्टर संदेश कितें स्टार्ट जाता? जस्ट शो द टायटल. मार्क ऑफ अ ट्रू क्रिश्चन. एक माखणी म्हणटा एका खऱ्या क्रिस्तांवाची जावं क्रिस्ती भावाची भयणांची. समजता? एक क्रिस्ताची जी क्रिस्ता सवें जी कोण आहा पळय, क्रिश्चन जी क्रिस्ता सवें जी कोण बांदोन आहा तेची एक ही माखणी ओ निशाणी. कशी ती? आतां आमी सगळीं म्हणटा आमी क्रिस्ताची, पूण क्रिस्ताची तर आमी जाल्यार हे सगळे आमचे निशाणे जावं आमचे कोरणे आसपाक जाय. समजता? हांगा कोरणे कितें म्हणटा? आमी जेन्ना ऑफेन्सान वयता, कित्यान वयता, जावं आमकां मनाक लावन घेता, देवान आमकां आख्खे इन्स्ट्रक्शन्स दिवन दवरलेले आहा कशे भाशेन आमी फॉलो करप. उदाहरणाक आमी एग्जाम्पल घेतलेलें जोसेफाचें. इल्लेशें आमी शिकल्या ताचेर, वयव ना? कित्याक आमकां सगल्यांक तेजी खंय ना खंय हियर एंड देर आमी तेजी स्टोरी जाणा. इतले तेज्या भावांनी ताका अपमान केले, पूण तो कित्यान जियेलो? मोगान जियेलो. वयव ना? भावांचो ताणें खरे पूर्ण मोग केलो. जेन्ना ताचे भाव ताका सोदूंक पासून आयलोले ताणें एक आपूण खरेंच देवाचो म्हूण, खरेंच देव आपले सांगात आहा म्हूण तो मोगान जियेलो. जेन्ना ताचे भाव पासून आयले एक जेवण व्हरपाक ते इजिप्तांत आयले तेन्ना ताणें तांकां जेवण दिलें. नाकारूंक ना, दुयेस करूंक ना. आतां आयल्या तुमी म्हाका विकलोलो, हांव तो तुमचो भाव अशें ताणें दाखोवन दिलें ना. कोरणी ताणें मोगाची दाखयली. हाशली उलयला तो वचोन तुज्या पांय काड, तुज्या भावा काड, आपल्या भावाक घेवन आपलो म्हणून सांगूंक ना, पयलें बेंजामिनाक हाड, हें सगळें जालां. पूण कितें? ताणें तांकां रित्या हातींनी धाडूंक ना. जेवण दिलें, आपणायले, सांगाता दवरले. वयव ना? तेणें कसली निशाणी दाखयली? मोगाची, बोगसोण्याची, ऑफेन्स घेवन रावता पळय तसली न्हय. समजता? आनी तेन्ना कायदे पासून दिवंक नाहलेले. इट वॉज इन द बूक ऑफ जेनेसीस. वयव ना? उत्पत्तीचें पुस्तक आयली, कायदे येवपाच्या पयलींची खबर. तरी आसतना एक देर वॉज वन थिंग which was in his favor is the Lord is with him. Now today when you are, तूं जेन्ना आयज क्रिस्ताचो, आयज तुजें सवें कोण हा? देव हा. तुजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. बापाचो आत्मो तुज्या भितर वस्ती करता. सा पावलूच्या जिवितांतल्यान आमी म्हणटात, तो सांगता आमकां आपूण क्रिस्ता सवें खुर्सार खेळायलो आहा आनी म्हजे भितर कोण जियेता? म्हजे भितर कोण जियेता? जेजू जियेता. एक टोन तुमकां सगल्यांक आतां हालोवन उडयता. एक मोबायलाचो टोन सगल्यांक हालयता आनी एक स्लायट ऑफेन्स येतलो, कळचो ना पासून हो तरी आयकोंक आयला. ऑफेन्स तुका आयकोंक येवचो ना जाल्यार तुमी चीत आयकोंक येयना ती वस्त तुमकां कितली हालयतली ती. हालेलुया. ओके, पे अटेन्शन. ओके, डोंट जस्ट प्रिटेंड टू लव एन अदर. धोंगा करी नाकान म्हणटा एकामेकाचो मोग करपाक. तुका तर ऑफेन्साची खबर आतां तुका तर जाल्या, देव म्हणटा एकामेकाचो तूं मोग कर. आनी करपाक तुका ताणें कितें दिला? आपलो पवित्र आत्मो दिला. तुजे कडेन जायना म्हूण तुका एक्सुरस हाडला?
ना कोणाक दिला पवित्र आत्म्यांक दिला सो कितें म्हणटा तो डोंट जस्ट प्रिटेंड टू लव वन अनदर रियली लव देम हेट वॉट इज रॉंग होल्ड टाइटली टू वॉट इज गुड नाउ लव इच अदर विथ जेन्युइन गो डाउन love each other with genuine affection and take delight in honoring each other never be lazy but work hard and serve the Lord enthusiastically okay go down 18 verse go go to the 12th rejoice in 12th rejoice in a confident hope be patient in trouble and keep on praying be patient in सोसणीकायेन राव तुझ्या त्रासांनी सोसणीकायेन राव तुझ्या त्रासांनी आणि तू तुझे मागणे चालूच दवर when God's people are in need be ready to help them always be eager to practice hospitality okay go down now you go slowly to 18th now do all that you can to live in peace and peace with everyone dear friends never take revenge leave that to the righteous anger of God for the scripture says I will take revenge I will pay them back says the Lord go down instead if your enemy are hungry feed them if they are thirsty give them something to drink in doing this you will heap burning coal of shame on their heads okay yeah Konkani what 20 verse तुजो दुस्मन भुकेला जाल्यार ताका जेवूंक दी तानेला जाल्यार ताका पिवूंक दी कित्याक अशें करूंक तूं ताका आपल्या कोरन्याची लॉज बोगशी कोत्तलो okay you go in AMP this but if your enemy is hungry feed him if he is thirsty give him a drink for by doing this you will heap burning coal on his head एक उदाहरण meaning एक मुन्नी कशी हाती जेन्ना तुजो दुस्मान तानेला भुकेला तर खावंक जेवंक दी म्हणटा पूण आतां जेन्ना तूं ते भाशेन कोत्तलो तेज्या आतां दुस्मान तुजें बरें चिंतून तुजें वायट कोत्ता काय वायट चिंतून वायट कोत्ता दुस्मान जेन्ना आमकां अटॅक करूंक येता आमचें बरें चिंतून वायट करूंक येता वो तेज्या भितर आमच्या बद्दल वायट हा पूण दुसरो वायट कोत्ता म्हूण हांवूय तर तेंच करीत म्हजें आनी तेज्या भितर अंतर उरलो कितें समजता डिफरन्स आहा कितें म्हज्या आनी ताज्या भितर पूण हें आतां मार्क ऑफ अ ट्रू क्रिश्चन म्हण आमी तो 9th वर्सान पळयला हें आख्खें आमकां एक समजणी क्रिस्ती भावाक आमी कशें दुसऱ्या सोवे जियोचें आमी दुसऱ्या सोवे कशे भाशेन आमची कोरणी दाखोवची हें आमकां एक एक आतां कायदे येयलेले आमकां एक बरोवन येयलोले वयव ना आयज देवाचें इन्स्ट्रक्शन आमकां येयलां पवित्र पुस्तकांतल्यान हालेलुया ही कोरणी कोणाक कोर तुका बरें करतल्याक वो तुका दुखयलेल्याक ही कोरणी तुका बरें कोत्तल्याक वो तुका कोणें ऑफेन्सान घातला तेका ही कोणाक कोरणी आमकां कोणें पळय वायट केलां जावं आमकां कोणें दुखयलां आमचो कोण दुस्मान आहा त्या दुस्माना सोवें तूं ही कोरणी कोर तूं हे भाशेन जेन्ना कोत्तलें जाल्यार तूं कितें कोत्ता यू वील ही बर्निंग कोल्स ऑफ शेम ऑन द हेड तेंकांच तेंचे कोरणेची लॉस भोगतली म्हणटा समजता तुका वायट करतल्याक जेन्ना तूं बरो कोत्तलो तुज्यो कोरण्योच तांकां एके भाशेक इन अ वे यू कॅन से तांचे दोळे उगडटले समजता वायट कोत्तल्याक वायट करूंक व्हेरी इजी येस पूण वायट कोत्तल्याक जेन्ना तूं बरें कोत्ता वन वे तूं तेका एक निशाणी दाखयता तुज्या देवाक तूं पाटलाव करताय म्हूण तुज्या देवाची वळख तूं एके भाशेन त्या मनशाक दाखयता नाल्यार अदरवायज यू वील सी तुका जेन्ना कोणें वायट केलें तुंवूय त्या मनशाक वायट कोत्ता कांय डिफरन्स ना तुज्या आनी ताज्या भितर करेक्ट आतां तेणेन एक केलें तूं 4 कोत्ता तुजें 4 पळोवन तो कितली कोत्तलो 8 पूण तेणेन तुका तर एक केलें आनी तूं कांयच करिना तो आनी फुडें करूंक वयतलो सो इन अ वे तूं ताका कितें देख दिता वायटाक वायट तूं फारीक करिनाय पूण तूं वायटाक बरें फारीक कोत्ता आनी जेन्ना तूं बरें फारीक कोत्ता तूं एके भाशेन तेज्या जिवितान आशिर्वादीक जाता त्या मनशाक आपल्या जिवितान तो पळय कितें वायट कोत्ता तेका पाठ करून बऱ्याक फुडें करपाक हालेलुया थँक यू जीसस आमी हे भाशेन आमी दुसऱ्याक एक एग्जाम्पल जावंक जाय की आमी खरेंच देवाची भुरगीं विचून काडलेलीं आमच्या सोर्गींच्या बापाची आनी हो बाप सदांच ही इज अ कंपॅशनेट गॉड दयालयेचो बापूय काकुतीचो बापूय कुरपेचो बापूय मोगाचो बापूय तो
फकत ताणें आमकां मोग करूंक शिकयला. जुवांवाचें पत्र आमकां सांगता देव जावन आसा मोग म्हूण. पूण देव कितलोय मोग जालो म्हूण पातकाचेर ताचो एंगर ना वचना. समजता? देवान कितें म्हणलां? पातकाचें फारीकपण जावन आसा मरण. येस ओ नो? सो पातकाचेर तेचो क्रोध आहात आनी तो क्रोध 2000 वर्सां पयलीं त्या खुर्साचेर आयलो. पूण आयज देवाचो क्रोध कित्याचेर आहा? जो कोण ताच्या पुताचे करुणेचेर सोत मानिना तेका देवा मुखार उबें रावंक फावना. कितें म्हणलां देवान? आपली भुरगीं कोण? जॉन 1:12 आमकां कितें सांगता? जी कोण ताचेर सोत मानता आनी तेका स्विकारता जेजूक, तीच देवाची भुरगीं. सो जेजूक स्विकारल्या बगर तूं बापा सरशी पावना. जीसस सेड हांव जावन आसा ती वाट जी तुमकां बापा कडेन पावयता. समजता? सो जेजू नासतना बापा कडेन वचपाक आमकां आनीक दुसरी वाट ना. हें आमी समजूंक जाय. सो बापा कडेन वचपाक तेजी भुरगीं आमी ताच्या संबंधान जोडपाक एकूच आमकां जेजू आयलो. जो तुटलेलो जो संबंद आसलो आमचो आनी देवाचो तो जेजून एकवटान हाडला. सो जेजू जावन आसा तो एक ब्रिज कहो आमकां थ्रू जीसस ओनली यू कॅन गो टू द फादर. कितें तुका आमकां मेळोवन घेवंक जाय ताच्या राजाचें जेजू उद्देशीच तुज्यान तें मेळोवन घेवंक जाता. नाजाल्यार आमकां तें ना. हालेलुया. इतली व्हडली ताणें आमच्या पासत आमकां इतलें व्हडलें सॅक्रिफायस ताणें आमकां दिलां. 2 Corinthians 5:21 आमी जेन्ना पयलां कितें वाचलें तुमी? सो दॅट आय मायट विसरली? आय मायट बी मेड रायचियसनेस ऑफ God, righteousness of him, the righteousness of God, through whom? Through Jesus Christ. So नितीवनपणाचे पासून जे म्हाका देणें मेवलां हें क्रिस्तांव उद्देशी मेवलां. हालेलुया. थँक्यू जीसस. सो जेजू जेन्ना तुज्या भितर रावूंक येता, तूं स्विकारल्या उपरांत तूं जेन्ना नितीवंत जाता, ह्यो सगल्यो एका नितीवंताच्यो करण्यो. ह्यो सगल्यो एका नितीवंत मनशाची करणी. माग तुजी, निशाणी तुजी. हे तुज्या दुस्मानांक पासून एक तुजो व्यवहार जावंक जाय ह्या उतरा प्रमाणे. हें तुका आनी म्हाका बरोवन दिलोलें हांव म्हज्यान म्हणूंक जायना आतां हांव नितीवंत जालो पूण कशें म्हूण जिवपाचो असो. हें तुका आनी म्हाका दुसऱ्याचो राग घेवन बसपाक न्हय. दुसऱ्याचें वायटपण काळजान घेवन बाळगून वर्सांची वर्सां दवरपाचें न्हय. जायते पाटी आमी म्हणटा जेजूक हांवें स्विकारलें हांवें सगलें सोडून दिलां. पूण म्हणटा ना तूं जाणा बोगोर आदलेंच काडटात गे आमी बोगोर आदलें उलयता. आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेवल्या पुरो पास्ट उलोवपाक. समजता? आमकां एक सोयग मेवल्या पुरो आदलें कितें पळय वायट आहा तें उलोवपाक. आमी म्हणटा आमी क्रिस्ताची पूण तरी पूण आमी कितें करता? सोयग मेवलो रे मेवलो सगलें आदलें आहा तें काडलें भायर. म्हणचें कितें? खंय ना खंय हांव तें इसरोंकूच नाहलें. सो तें आदलें पोरणें सोडून दिल्या बगर देव आमच्या जिवितान नवें करूंक पावना. Hallelujah. I think in Isaiah 43:18 it says, I think it's 43. Check Isaiah 43:18. But forget all that, it is nothing compared to what I am going to do. For I am about to do something new. See, I have already begun. Do you not see it? Okay, go KJV. Remember you not the former things, neither consider the things of old. Read in Konkani, please. आदल्या गोडिताचो आनीक उगडास करूं नाका. कोरात आदलो बोगोर कोरात आनी नवें सोदात जिवितान. बोगोर आदलेंच उलोवयात. तूं जाणा तें जालेलें हें जालेलें अशें जालेलें. तुमी आतां म्हयन्या हांगा येता आजुनूय तीच खबर आदली एकामेकाक सांगतात काय? सांगता पासून जाल्यार बंद करा. कित्याक आमकां आदलें नाका. उगडास कोरात म्हणटा उगडास कोरी नाका म्हणटा. आनी आमी उगडास आदलेंच करीत रावन देवाक आमच्या जिवितान नवें करपाक जातलें. जोरी तर म्हजे जे संबंद तुटल्या कित्याक लागोन ना अशें घडलेलें तशें घडलेलें तूं तें बंद केल्या बगर नवें करूंक पावतलो देव तुज्या जिवितान. समजता? देव जावन आमकां सांगता आदलें कितें घडलेलें आहा तेजो उगडास तुमी कोरी नाकात. शुअर न्हू कोरी नाका म्हणला काय कोर म्हणला? कोरी नाका शुअर. आनी एकदां वाच पळोवया. आदल्या गोडितांचो आदल्या गोडितांचो
गणित गणित म्हणजे कितें घोडणेचो घोडण्यो घोडलेल्यो त्यो येसो न्हू घोडण्यो घोडल्या त्यो कोरी नाका म्हणटा काय कोर म्हणटा तुमी कोत्तात न्हय हांवूय कोत्ता न्हू केन्नाय कोर म्हणटा नाका म्हणला आमकां सारकें स्पश्ट सांगलां आमकां व्हेरी क्लियरली कोरा म्हणला नाका म्हणला तुमच्या बायबलार नाकाच म्हणला मागीर आमी कोत्ता कशी तर आदत से मजबूर हा आमी आदत से मजबूर जाता सोयी जावन पडल्या कोरी ना जाल्यार बरी जेमे ना कोरी नाल्यार बरो सुसेग पडना आमकां हा आदलो सगलो उगडास करून 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 आमी म्हणटा देव केन्ना म्हूण उजवाड हाडटलो म्हज्या जिवितान वर्सां तर इतलीं गेलीं केस काय आसलेले दोळे जावंक लागले पूण आजून उजवाड दिसती पडना कित्याक आदलीं गणितां आयजूय उगडास कोत्ता 20 वर्सां फाटीं जालेलें आयज सारकें मीठ मसालो घालून फ्रेश न्यू मेमरी कोत्तात येसो न्हू आनी आनी रावता देव केन्ना उजवाड दाखयतलो उजवाड केन्ना दिसती पडोन येतलो देवान उजवाड दिवंक ना सो ना जेजू जालो ह्या संवसाराचो उजवाड आनी तो म्हणटा आतां तूं ह्या संवसाराचो उजवाड पूण हो उजवाड म्हणजे दोळ्याचेर एक पड्डो येयलेलो आहा तो म्हाका उजवाड दिसती पडना आनी पड्डो कसलो आदल्या गणितांचो पड्डो आहा म्हज्या दोळ्याचेर म्हाका उजवाड दिसती पडना जेजून जो म्हाजी दिवली पेटयल्या दोळ्या मुखार ताच्या करुणेची ताच्या सॅक्रिफिसाची खुर्सा उदेशी पुनर्जीवनपणा उदेशी तें म्हाका दिसती पडना म्हज्या जिवितान बदलावणी येना कित्याक ही सगळी गणितां हांव मेजीत आहा दिसांनी रात हालेलुया वाच सिस्टर आदल्या गणितांचो आनीक उगडास करूं नाकात कान उक्ते करून आयकोयात दोज हू हॅव इयर्स दे विल हियर कान हा ती आयकोतेली दोळे हा ती पळयतेली तुमी कान हा जाल्यार आयकोयात आतां ह्या कानाची खबर कान सगल्यांक आहा पूण सगल्यांक आयको येता नाल्यार जेजूक विचारचें पडटलें जेजून म्हणलेलें न्हू कान दोज हू हॅव इयर्स दे विल हियर कान हा ती आयकोतेली मग कान नासलोले आहले काय थिंगा उरपोंच कान नासतना आहलेली उरपोंच थिंगासोर खंयच्या कानाची खबर उलयतालो तो ओत्मीक कानाची खबर तो कोत्ता जाल्यार ओत्मीक शक्ती आमकां जाय आनी ती जावन पवित्र आत्म्याक उलो मारात आनी सांगात हे कान तुमचे ओत्मीक जे आमी बंद करून दवरल्या बगोर आदली गणितां आमी काडीत आहा ती गणितां उलोवपाचें बंद केल्या बगोर हो पड्डो ही वेल पळय आमच्या कानाचेर आहा दोळ्याचेर आहा ही वयर सरची ना हालेलुया ती तर वेल आमकां वयर सरलेली जाय आदली गणितां नो क्रॉस रेड क्रॉस नो आदली गणितां नाका कित्याक देवान सांगलां हांव सांगना तुमी आयकतात खबर आदली गणितां तूं जाणाय तेन्ना अशें जालेलें तेन्ना तें जालेलें हें जालेलें एक फावटी जालें पुरो आतां उजवाड जाय वो नाका ओके वाच सिस्टर आदल्या गणितांचो आनीक उगडास करूं नाकात पुर्विल्ल्या काळाचो गण्यो मनांत हाडूं नाका हाडात गोडण्यो हाडात हाडा म्हणटा नाका म्हणला न्हू तुमचे कान उक्ते हा न्हय शुअर न्हय तुमी केन्ना तरी ते सिस्टर जाणा तेन्ना अशें घडलें देन आय कॅच यू ऑल प्रेज गॉड थँक्यू जीजस ओके सिस्टर वाच पळयात एक नवें कर्तूव हांव करूंक वेता तें घडोवन येता दिसना तुमकां होय हरोण्यांत हांव एक रस्तो करता पोंगोड जमनींतल्यान नदी व्हांवशी करता वाच तें ओरोण्यांतलें वाच पया होय हरोण्यांत हांव एक रस्तो करता खंय रस्तो कोत्ता ओरोण्यांत म्हणजे कितें विल्डरनेस येसो न्हू एक सुकी जमीन कांय बोरवोसो नाहलेली कशी ओरोण्यांत हांव रस्तो कोत्ता ओरोण्यांत रस्तो जावपाक पॉसिबल ओरोणें म्हणजे कितें सुकलेली सुवात ज्या जाग्याचेर कांय जावपाचें पॉसिबिलिटी ना तेका ओरोणें म्हणटा वय ना ओरोण्यांत तर आतां तुमकां म्हणलें वचो आनी शेत रोया चान्स आहा कित्याक तें ओरोणें उदकाचे चान्स ना सुकलेली जमीन येसो न्हू ओरोणें म्हणल्यार आमी ते भाशेन तेका म्हणटा ज्या जाग्यार तुका कितें बरेंपण जावपाची पॉसिबिलिटी जावं एक बरवोसो ना चान्स ना
पूण जेन्ना आयज तुमच्या जिवितान आमी खंयच्या तरी एका पावंड्यार पावल्या आनी आमचें जिवीत सारकें ओरोणें जावन पडलां की आमकां दिसता कांय बरो वचना वयवना. केन्नाय आमी एका पॉयंटार अशीं पावता की आमकां दिसता की आमचें जिवीत जालां एक ओरोणें कशें, कांय बरो वचना. ताका लागून आमी सोदता खंय तरी म्हाका उदक मेवतलें काय त्या ओरोण्यान समाधान हाडपाक. येसो न्हू, ओरोणें म्हणजे एक विल्डरनेस, कांय बरो वचो एक होप नासलेली सुवात. ह्या होप नासलेले सुवातीचेर तो कितें म्हणटा, हांव रस्तो म्हणजे कितें, एक मनीस एका रानान एका खंयच्या जाग्याचेर शेणला आनी ताका भायर सोदतलो जाल्यार रस्तो मेवना आनी तो मनीस कितें जातलो त्या सुवातीचेर, तोकली उडयतलो, पिसो जातलो, वयवो ना, कांयच कळना खंय धांवपाचें. त्या वदान धांवता वाट ना, ह्या वदान धांवता वाट ना, त्या वदान धांवता वाट ना. आनी सडनली ओवचितूच ताच्या मुखार तर एक वाट जाता. कितलो दादोशी तो मनीस जातलो, कितलो दादोशी तो मनीस जातलो. एका ओरोण्यान ताका रस्त्याचो एक बरवसो येतलो. आयज आमच्या जिवितान आमचें एक ओरोणें कशें जिवीत जावन पडलां. आमकां दिसता रस्ते ना, बरवसो ना, एक आशा ना, एक लायट दिसना, एक होप ना. पूण त्या परिस्थितीन हांव म्हणटा तो तुका रस्तो कोत्तलो तुज्या ओरोण्यांत. हालेलुया. आनी ज्या जाग्यार बरवसो ना, ओरोणें जावन पडलां, हांव जावन आसा तो बरवशाचो देव. गॉड इज अ गॉड ऑफ होप. हालेलुया. आनी आयज तुका दिसता म्हज्या जिवितान म्हाका बरवसो नासलो, वो देव आमचो स्वर्गींचो बापूय स्वर्ग आनी संवसार रोचणार जाणेन तुका आनी म्हाका रोचला, आपल्या एकल्याच मोगाच्या पुताक दिला. तो तुका ही बासावणी दिता. आयज ओरोणें हा, त्या ओरोण्यान हांव रस्तो कोत्तलो, पूण तूं जें पळय आदलें घेवन हा ताका सोडून दी. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. आयज तर तुमी तुटलेली हा, शेणलेली हा, तो देव आयला तुज्या जिवितान. त्या ओरोण्यांत ताणें नॉक करून तो भितर सरला. तुवें जेन्ना ताका परवानगी दिल्या, कंडिशन आदलें कितें हा तें उगडास करिनाका, सोडून दी. तेन्नाच तुज्या जिवितान तुजें जें ओरोणें जावन पडलां त्या जिवितान तो तुका रस्तो कोत्तलो. हालेलुया. थँक यू जीसस. हांव जावन आसा वाट, सोत, जिवीत. तो जेजू जावन हा ती वाट. त्या ओरोण्यान तो रस्तो म्हणल्यार कितें, वाट, वयवो ना. तुजें जिवीत सुकोन पडलां, तुटोन पडलां, शेणोन पडलां, तो जेजू जावन आसा ती वाट तुज्या जिवितान आयज भितर सरता. हालेलुया. थँक यू जीसस. वा सिस्टर. होय, ओरोण्यान हांव एक रस्तो कोत्ता, पोंदोड जमनींतल्यान नदी वावशी कोत्ता. खंयचे जमनीन, कसले कसले, कडक जमनींतल्यान, युजलेस, फ्रुटलेस, फ्रुटलेस जमनींतल्यान म्हणटा हांव नदी वावशी करता. पूण कसले जमनींतल्यान, सुकी जमीन, ड्राय लँड. ड्राय जेन्ना आसता तेन्ना यू नो देर इज अ रेवलेशन इन दॅट. प्रकाशनी हा त्या उतरान. आनी दर एक परिस्थिती आमच्या जिविताक आमी तर सोर करून पळयता, तें उतर आमच्या जिवितान एक उजवाड कसो जावन येता, वयवो ना. जायते पाटी आमी सुकोन पडल्या, तुटोन पडल्या. एजिकेलाक कसलीं हाडां दिसलेलीं, सुकोन पडलेलीं. सुकोन पडलेल्या हाडांक जीव आसता, जिवी जाता, उलयतली, मांस आहा, स्वास घेता ना, बरवसो आहा, होप आहा तातून. देवान कितें म्हणलें, ती हाडां जिवाळ जातली. तूं कितें करपाचें, तूं उलय उतर. तो देव ताका विचारता हें जातलें. तो कितें म्हणटा, तूं करशी आनी तूं सांगशी जाल्यार जातलें, वयवो ना. देवा लागीं जायना म्हणशें कितें हा, तूं ताका तुज्या जिवितान तर परवानगी दिता. तो सगळे रस्ते, सगल्यो सुक्यो जमनी, जोरी वावशो कोत्तलो तुज्या जिवितान. पूण परवानगी तुजी आनी म्हजी. वय जेजू, वय पवित्र आत्म्या, वावय ते रस्ते म्हज्या जिवितान, वावय त्यो सुक्यो जमीन ज्यो जावन पडलेल्यो आहा, फुगोनी तुज्या उतरान, फुगोनी ते जोरीनी, तुज्या पवित्र आमोलीक रोगतान जावं ती जमीन फळां दीक. जी सुकोन पडलेली आहा, जी फळां दिना, खांदे सुकल्या, मुळां सुकल्या, सगळें ड्राय जालां, खावंक फळ ना. खावंक फळ म्हणजे कितें, बरेंपण तुज्या जिवितान कांय ना.
फळां तुज्या जिवितान कांय ना, बरेंपण तुज्या जिवितान तुज्या फॅमिलीन सगळें सुकोन तुटोन पडलां. देव म्हणटा परवानगी दी म्हाका, हांव कोत्तां. आसा तूं तयार? आसा आमी तयार? दिवया त्या देवाक आमच्या जिवितान परवानगी. कंडिशन तुजें कितें आदलें आहा तें लेट गो. सोंबोन तुटलेलें आहा, ऑफेन्स बरोवन दवरला, लेट गो. राग बरोवन दवरला, लेट गो. तूं लेट गो कोन्ना आदलें तुका उजवाड दिसती पडना. तूं लेट गो कोन्ना तुजे सुके जमनीर तें उदक व्हांवचें ना. तूं तर लेट गो कोन्ना त्या अरोण्यान तुका रस्तो दिसती पडचो ना. पूण तें तर तुका सगलें जाय लेट गो. हालेलुया. सोडून दी. उलोय नाका आदलें, गोड धरून राव नाका आदलें, सो दॅट देव तुज्या जिवितान रस्ते कोत्तलो. देव तुज्या जिवितान सुके जमनीक उदक दितलो. देव तुज्या जिवितान ज्यो जमीन सुक्यो जावन पडल्या, मुळां सुकोन पडलां, सुकलेल्या आडांक सुकलेल्या मुनांक जीव कोण दिता? देव दिता. आनी आमी पयलां पुरो त्या पवित्र पुस्तकान तुज्या जिवितान तुजें जिवीत सुकी आडां कशीं पडल्या, त्या आडांक आयज देव जीव दिता. तुजी परवानगी. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. समजणी येता? येस ओ नो? सो आनी एकदां पोतून दोनी वाचया आनी मागीर आमी कंटिन्यू करुया. नॉट नाव, आफ्टरवर्ड्स. कोण आसलो थिंगा जेन्ना हांवें कंटिन्यू करुया म्हणलां म्हूण. Hallelujah. Okay, remember you not the former things, neither consider the things of old. Behold, I will do a new things. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a way in the wilderness. Way in the wilderness. वाट कोत्तलो विल्डरनेसान, वाट कोत्तलो अरोण्यांत म्हणटा. समजणी घेयात. आमचें जिवीत अरोणें जालां, तातूंत तो वाट कोत्तलो. तूं पोन्नें आहा तें सोडून दी. तुवें जें गोड दवरलां तें सोडून दी. Hallelujah. If you go to, Mark 11:25, go. Gospel of Mark 11:25. And when you stand praying, forgive if you have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. And when you stand in praying, तुवें कशे परिस्थितीन रावचो पडलो? बोगसोणें दिवन केन्ना जाता? when you let go. तूं सोडून दिता. तूं बोगसोणें दिताय. तूं लेट गो कोत्ता. तूं फाटीं सोडटाय. कितें जालां तें पळय तूं गोड धरून बसलां. वर्सांची वर्सां रिलेशनान प्रॉब्लेम हाडला. एक म्हाका उगडासा घेता. एक काजारी जिविताची स्टोरी ती. एक घोव आनी बायल काजार जावन तेंचें रोखडेंच कितें तरी प्रॉब्लेम जालें. प्रॉब्लेम कशें? घोव म्हणटा बायल सोजमना, बायल म्हणटा घोव सोजमना. बायल ऑल्सो वर्किंग लेडी, घोव ऑल्सो वर्किंग मॅन. सो दोगांय काम कोत्ता. दोगांयकूय दिसता कितें हांवूय जोडटा तूंय जोडटा. सो बायल म्हणटा हांव काम कोत्ता तें तुवेंय करूंक जाय. घोव म्हणटा हांव दादलो, हांव कसो कोत्तलो? जाता हे भाशेन? तो म्हणटा हांव कामाक वेता न्हू. ती म्हणटा हांवूय कामाक वेता. कितें जाता? एकाचें ऊंच दुसरो, तेचें ऊंच एकामेकाच्या वयर रावपाक ती सोदतात. इतून घरा चलतलो ओ बिगडटलो. विदीन व्हेरी फ्यू टायम दे गॉट सेपरेटेड. कित्याक? इगो, प्रायड, घमंड. हांव तुज्याकेन सुबेज शिकला, तूं म्हाज्याकेन सुबेज शिकला. हांवूय जोडटा, तूंय जोडटा. तूंय काम कोत्ता, हांव काम कोत्ता. हांव कोन्ना, तूं कोन्ना करून केस्तांवां. आनी जायतीं वर्सां दे लिव्ड सेपरेटली. कितें जालें आतां हें काजारी जिवीत दोशी जावपाक? काजारा दिसा व्हडलें फेस्त. जेवणां, ड्रिंक्स, डांस, सगल्या गांवांक आमंत्रण. भायल्या कंट्रीनसान वेडिंगांक लोक, स्पेशल वेडिंगांक लोक येतात टिकेटी काडून. सारकें वेडिंगाचो कॉस्ट तसो टिकेटीचो कॉस्ट. लोक येतात न्हू आमी काजारांक. बरीं काजारां मनयता. 2-1.5 म्हयनो जाता, 3 म्हयने जाता म्हणसर दुसरें फेस्त. हालेलुया. थँक्यू जीसस. कित्याक? एकामेकाक बोगसोणें ना, एकामेकाची समजणी ना. एकामेकाची समजणी ना येवप म्हणजे कारण एकूच, कित्याक तुका तुज्या देवाची समजणी ना. देवाक वळखता तो मनीस बोगसोण्यान जियेता. देवाक वळखता तो मनीस एकामेकाचे समजिकायेन जियेता. हालेलुया. Proverbs 15:1 आमी कितें वाचलेलें? अ जेंटल रिस्पॉन्स विल डिफ्यूज एंगर. एक भोळो जबाब राग निवयता. सो दोगां झगडटा, एकामेकाच्या वयर रावंक सोदता. एकलो तर समजता
जाल्यार बळो जबाब दिता, शांतपणी रावता व राग निवता. सो समजणी आमकां आसोंक जाय ह्या उतराची. आनी कितलीं वर्सां ही दोगांय सेपरेट. आय थिंक 14 years दे वर सेपरेट. डिवोर्स जावंक नाहलेलो पूण ती दोशी आसलेली. तो आपणाक जाय ती काम करता आनी दे वर नॉट लिव्हिंग टुगेदर. आय थिंक दे वर नॉट इन सेम कंट्री ऑल्सो. सेपरेट आसली कितलीं वर्सां. मागीर एकल्यान कोणें देवाचें उतर आयकलें, रेतीराक पावलें सामहाव. एकलो कोण तरी, आय थिंक द लेडी उतरान पावली. 14 कितलींशींच वर्सां काजाराची. उतरान पावोन उतराची समजणी मेळोन ताका समजणी आयली कितें आपणें केलें काजारी जिवितान. एकामेकाच्या उंच रावन देवाचो मोग अणभव करूंक ना, देवाच्या मोगाची समजणी ना. एकामेकाच्या उंच रावन आयज जे साक्रामेंत देवान जोडलेलो वो आमी आमच्या घमंडाक लागोन, इगोक लागोन. इगो म्हणजे कितें कितें म्हणटा ब्रदर? कोंकणीन कितें म्हणटा आमी? इगो, गोर्व आनी प्रायड न्हू. प्रायड आनी इगो ते दोनी एक्चुअली ट्विन्स ते म्हणया. इगो आनी प्रायड समजता. वो इगो जालो एकामेकाक आमी तुज्याकीन उंच हांव हा, म्हाज्याकीन उंच तूं हा, हे भाशेन जालें. आनी ती इतलीं वर्सां एकामेका कडेन दोशी रावली. एका मनशान उतर आयकलें आनी कितल्या वर्सांनी, मागण्यांतल्यान कितल्या वर्सांनी ही मॅरेज रिस्टोर जाली. इट्स अ लॉंग बॅक टेस्टमनी हांवें आयकलेली. कितल्या वर्सांनी जेजूच्या नांवान जेजूक परत्यान फावंडेशन करून ही मॅरेज रिस्टोर जाली. कितल्या वर्सांनी. हालेलुया. थँक्यू जीसस. जायत्या वर्सांची हांवें आयकलेली जायतीं वर्सां. द ओनली रिजन आय एम शेअरिंग दीस, जेन्ना आमी रागाक आमच्या जिवितान जागो दिता, आदलें हा तें सोडून दिना, संबंद घडोवन येवचें ना. इतली समजणी घेयात. हालेलुया. देवाक पासून आमच्या जिवितान ओरोण्यांत सुक्या जमनीर तर फळां उत्पन्न करपाक ताका तर आमच्या जिवितान जायी. आमी पयलीं आदलें सोडून दिवन सगलें हा तें तेज्या हातान पातयोन टेलिंग हिम टू फायट अ बॅटल. पण आमी सामकी स्टील रावता, तेज्या उतराचेर रावता, जाल्यार आमच्या जिवितान आमकां बदलावणी दिसती पडटा. हालेलुया. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. कोण करूया आतां? कोणाक कितें विचारूंक जाय? हां जाणा तेजे ऑब्वियसली तेजे एवरी टायम तोच आन्सर. सो वेरी सून ही विल बी कमिंग हियर अँड प्रिचिंग द वर्ड एज वेल or sharing his experience. Hallelujah. Thank you Jesus. Praise you Jesus. Hallelujah. So आमी संबोधा विशीं काल पोरसान आमी शिकता बोगसोणें दिवपाचें. आयज आमी पळयता ऑफेन्स जालो जाल्यार कशे भाशेन आमी ओवरकम जावपाचें. येस नो. एक खालतिकायेन लो रिस्पॉन्स दिवन, आदलें आहा तें सोडून दिवन, फुडें नदर मारपाक, फुडल्या उजवाडाक देवाच्या उतराचेर आमी नदर मारपाक आमी तर तयार जाता, जाल्यार हे संबंद जे तुटलेले आसता ते पोत्यान देव घडोवन हाडटा. संबंद घडोवन हाडपाचें काम आमचें न्हय. वी हॅव टू फॉलो द इन्स्ट्रक्शन. घडोवन हाडपाचें काम ताजें. हालेलुया. थँक्यू जीजस. तोडपाचें काम ताजें न्हय. आं तोडपाचें काम कोणाचें? तो कोण गोरी घालता पळय, तुमी इसरली गोरी घालता तेजें? आं इसरो नाका. गोरी घालता तेजें इसरो नाका. कित्याक तो आतां पासून सकयल येतलो. सगल्यांक मेवले सांजचे स्नॅक्स. हांव लास्ट उरलोलो काबार जाल्यार म्हाका मेळोंकूच ना. कशें हांकां खबर ना इतलो लोक आहा म्हूण. कशें म्हूण हेंच्यांनी थोडें केलें. नॉट नायस. म्हजी लॉस जाली थिंगासोर. हे भाशेन तुमकां तर जालें ऑफेन्सान वयतल्यात तुमी. ही कारणां पासून जाता ऑफेन्स वचपाक. सगल्यांक मेवले. बाय द टायम आय रीच देअर प्लेट एम्प्टी. आनी सिस्टर म्हणटा सॉरी ब्रदर काबार जालें. एक्झाम्पल हां काबार जावचें ना. देवाच्या राज्यान इन अबांडन्स. हालेलुया. थँक्यू जीसस. सो बरोन वतोसर देवान आमकां दिलोलें हा. थँक्यू जीसस. उदाहरण दिता. पूण हें कारण जावंक जाता आमकां ऑफेन्सान वचपाक? जावंक जायना. पूण पॉसिबिलिटी हा. तो गोरी घालता. स्नॅक्स काबार केलें ताणें. हालेलुया. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. ओके सगळीं उबी रावया. सर्गींच्या बापा तुका दिनवासता आर्गां दिता हे शिकवणे पासत. तुका दिनवासता पळयतो आत्म्या. जायते बरे भाशेन तुवें आयज आमकां ही शिकवण दिली. आनी कशें दुसऱ्यान आमचें काळीज दुखयलेलें ऑफेन्स जे आमी आमच्या काळजांनी भरून दवरलेले आहा, तुवें आयज आमची सुटका केल्या. आनी आमकां तुवें नवो रस्तो आमच्या जिवितान तुवें करूंक सुरवात केल्या. आनी हो रस्तो तयार जालो आनी आमी त्या रस्त्यांतल्यान चलता
तुवें जे आमच्या रस्त्यान आमकां एक the way which you have formed before us, O Lord, the path which you have set before us, जो रस्तो तुवें आमच्या मुखार जो सेट केलेलो आहा, तयार केलेलो आहा, त्या रस्त्याचेर चलपाक तुवें आमकां तयार केल्या. एके भाशेन जे कितें पोन्ने आहा तें आदले आहा तें राग, कोणाचे राग आहा आमकां, कोणाचो ऑफेन्स आहा आमकां, कोणाचें दूख आहा आमकां, हें सगलें ताचेर विसोर घालून ही गणितां आमच्या जिवितान घडलेलीं आहा, जे आमचे घडण्यो आमच्या जिवितान आदीं घडलेल्यो आहा त्यो सोडून दिवपाक आयज तुवें आमची मनाची नवसरणी केल्या. तुज्या उतरांतल्यान तुवें आमकां दाखयलां की तें पोन्ने आहा गणितां ती सोडून दिल्या बगर तूं आमच्या जिवितान ते रस्ते आमकां पळोवंक पावची ना म्हूण हें तुवें आयज आमकां दाखयलें. एके भाशेन तुवें आमच्या काळजाचे मनाचे दोळे उक्ते केले म्हूण तुका आमी दिनवासतां बाबा, तुका आमी आर्गां दिता. तुका खोशी आहा आमच्या जिवितान सगलें बरेंपण दाखोवपाक आमकां, पूण आमकां समजणी नाहली तुज्या उतराची, पूण आयज तुवें आमकां ती समजणी दिल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी तुका आमी आर्गां दिता बाबा. आनी ह्या तुज्या भुरग्यांक जीं हांगा एकठांयलेलीं आहा सगलीं आमी हांगासर तुजेर बरवसो दवरून आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्या, तुजेर नदर मारून आयज हांगासर आमी एकठांय जाल्या. एका एका भावाक आनी भयणांक तुवें सुटका दिल्या आनी तांकां तुवें आदार दिला, जें तांचें पोन्नें आहा तें सोडून दिवपाक, कोणाचो राग आहा तो सोडून दिवपाक, कोणाचे आमी दूख घेवन आहा तें सोडून दिवपाक आमकां तुवें आयज तयार केल्या, गोट केल्या, स्ट्रॉंग केल्या, कॉन्फिडंट केल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी तुका आमी आर्गां दिता बापा. आनी सदांच तुजें उतर म्हणटा तूं जावन आसाय बरवशाचो देव, सदांच आमी तुज्या मुखार तोच बरवसो घेवन उबी रावता बापा. आनी तूं जाता एक कारण आमच्या जिवितान, एक बरवसो कसो आमचो, आनी ज्या जाग्यार आमकां वाटो बोन आसलेल्यो, बोन दिसता त्यो एक एक वाटो तुवें आमच्यो उक्त्यो केल्याय म्हूण तुका आमी आर्गां दिता, तुका आमी वाखाणटा बापा. आनी जे जिवितान आमच्या ज्यो वाटो, ज्यो जमिन्यो सुक्यो जावन पडलेल्यो आहा, फळां उत्पन्न जायना तसली जमीन जालोली आहा, पूण आयज त्या जमनीचेर तुजें पवित्र उतर तुवें वतयलां, जें उदक तुजें उतराचें तुवें त्या जमनीचेर घातलां, पवित्र जेजूचें रोगत तुवें त्या जमनीचेर घातलां, आनी आमी इन अबांडन्स ती फळां उत्पन्न करता म्हूण तुका आमी आदी फुडेंच आर्गां आनी वाखाणणी दिता. Thank you, Holy Spirit, for helping us to understand your word. Thank you, Holy Spirit, for giving us the revelation from this truth. We praise you and we thank you, Lord. And as we have begun in studying the word of God, as you guide us, as you teach us, O Lord, we thank you for taking us more and more deeper into the knowledge of the word of God. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. We make this prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus.